नमो नमो येशू ख्रिस्ता उड्यारू परली पुनश्चा नमो नमो सुळगुंडरा सक्रामेंताtam कारकचा नमो नमो येशू ख्रिस्ता उड्यारू परली पुनश्चा नमो नमो सुळगुंडरा सक्रामेंताtam कारकचा परत आम्ही म्हणूया नमो नमो येशू ख्रिस्ता उड्यारू परली पुनश्चा नमो नमो सुळगुंडरा सक्रामेंताtam कारकचा सगी सुदेव तू आमकां मेळूं रावला देव पोंडी पूण तुवें उड्याचें रूप घेतला उड्या वयना येवं तूं आमचें कान जाता आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता नमो नमो येशू ख्रिस्ता उड्यारू परली पुनश्चा नमो नमो सुळगुंडरा सक्रामेंताtam कारकचा नमो नमो येशू ख्रिस्ता उड्यारू परली पुनश्चा नमो नमो सुळगुंडरा सक्रामेंताtam कारकचा जिणेचें सूख दूख तुका सांगो आयल्या तुझे तान बुसवून आशीम हांगा रावल्या ये जेजूये आमकां मेळोंक तूं ये तुझे कुर्तेचें देण्या मंडळ घेवन ये नमो नमो येशू ख्रिस्ता उड्यारू परली पुनश्चा नमो नमो सुळगुंडरा सक्रामेंताtam कारकचा अदुबन गव्या नमो नमो येशू ख्रिस्ता उड्यारू परली पुनश्चा नमो नमो सुळगुंडरा सक्रामेंताtam कारकचा हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia,
हालेलुया. सौम्याची स्तुती आम्ही करूया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Arkan Jesu, Aradan Jesu, Oglap Jesu, Vandan Jesu, Stuti Jesu, Mahima Tuka, Aradan Tuka, Oglap Tuka, Vandan Tuka, Jesu aun tuzo mok kartan, Jesu aun tuji Stuti gaita. Jesu aun tuka arkan dita tuzo mok ni alta. तुझे दादूस काय बघता सोमिया तुझ्या म्हाका आयच्या दिसा सकाळी बडे उठून हांगासर आपोरान तुझी स्तुती करू म्हाका फोव केल्या खातीर हालेलुया 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 praise the Lord, adore the Lord, bless the Lord, glorify the Lord. Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, triune God, त्रिएक देवा तुका जावं आराधना, तुका जावं होगलाप, तुका जावं स्तुती, तुका जावं महिमा. हालेलुया हालेलुया. देवा बापा, देवा पुता, देवा पवित्र आत्म्या, त्रिएक देवा तुझी हांव स्तुती करता, तुका महिमा गायता, तुका हालेलुया म्हणटा. हालेलुया 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 हालेलुया. ಯೇಸುವೆ 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 ಯೇಸು ದೇವರೇ ಯೇಸು ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ವಂದನೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ತುತಿ ನಿಮಗೆ, ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ, ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ, ತಂದೆ ದೇವರೇ, ಯೇಸು ದೇವರೇ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೇವರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. 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 Sarva. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Argan Jesu. Aradan Jesu. Oglap Jesu. Vandan Jesu. Stuti Jesu. Mahima tuka. Oglap tuka. Argan tuka. Sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Versitaun tuka sumyan Jesu. Pranam tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Hallelujah tuka sumyan Jesu. Yesuve ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. दुनिया आता आमच्या काळजाकडे दौरया आणि उपकारसांतले जेजू कोत्तो पळोवया. आमचे समकर आसच्या, आमकां पळोवन आसच्या, आमकां मेळोवंक आयिल्ल्या, आमची स्तुती आराधन होगलाप घेवंक तयार आसच्या आमच्या सुम्या जेजू कडेन आमी उलोवया. आमचें काळीज, आमचें जिवीत सगळें ताका समर्पण दिवं, ताचे लागीं आमी आतां उलोवया. सुम्या जेजू, हांव तुजें आराधन करतां, हांव तुजी स्तुती गायतां, हांव तुका महिमा दितां,
हांव तुका म्हजे प्रणाम भेटयतां. सोम्या, तूं कश्टतल्यांचें ओजें हळू करचो देव. रडतेल्यांक रडनाका म्हणून पुजोवचो देव. निराशी जाल्ल्यांक हात दिन उबो रावोवचो देव. खंतीन भरवेतेल्यांक समाधान आनी संतोष तृप्ती लाभोवचो देव. तुजे सरशी आमी आयल्या आमचे खातीर आनी कोणा खातीर आमी मागोवंक जाय की तांचे खातीर आमी मागोवंक आयल्या. आयचो दीस तुका मेळचे खातीर ह्या पवित्र जाग्याक येवचे खातीर आमी आमानात करून दवरला. पुस्तान आनी लागीं तावन पयनकर आनी सोलोन म्हणले बरी आमच्या जिणयेचें ओजें काणगोवन हांगासर आमी आयल्या. आमची खत काण घेवन आयल्या, आमचें दूख काण घेवन आयल्या, आमची बेजाराय काण घेवन आयल्या आनी आमचें समाधान आनी तृप्ती काण घेवन आयल्या. येया येया म्हजे सशी, तुमी कश्टतेल्या न्हू आनी वजन ववितेल्या न्हू म्हणून आमकां तुवें हांगासर आपयलाय. येया म्हळाय तुवें, देखून आमी आयल्या. तुज्या पांयां म्हळांत आमी धिंबी घालना आसा सोम्या. आमचे खातीर आनी कोणा खातीर आमी सगळे आज आमी विनवणी करता गी तांचे खातीर आमी मागलें मागणें सोम्या दयेन तूं स्विकार कर. तूं कितलो बरो देव आमचो. तूं आमचें मागणें आयकताय. तूं आमची खंत आनी बेजाराय समजताय. तूं आमचें रीण आनी ओजें तूं जाणाय. तूं आमच्या घरांत आसचें असमाधान बेजाराय एकसूरपण देसवाट रगळे सगळे तूं जाणाय. तूं आमचो बरो गवळी. पासवो सोरो दिवन नितळ उदक दिवन दांडो आनी बेतकाटी घेवन तूं आमची राखण करताय. तूं आमचो इश्टी वय. संवसाराच्या इश्टां जागी 1000 वांट्यांनी चड कश्टां दी, दुखां दी, खंती ती बेजारायन ती एकसूरपणान ती आमकां सांगत दिवचो देव तूं. सोम्या, तुका जावं वर्गां, तुका जावं आराधन, तुका जावं वगळाप, तुका जावं वंदन, तुका जावं स्तुती आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. म्हाका कोणा दिंब्यांनी रावोंक जाय, कितलो वेळ जाय तितलो वेळ दिंब्यांनी रावचें. कोणा तुमकां बसोवंक जाय बसा. हो सगळो वेळ आमी पाड करचो नाका. तुमची सगळीं कामां तुमी देगे दवरून आयल्यात. तुमकां मस्त राटावळी आसल्यो, जबाबदारी आसल्यो, काम आसलें, हें सगळें देगे दवरून हांगासर आयल्यात. आयिल्लो एरी एक घडी, एरी एक मिनटू तो कांयच आमी वेस्ट करिनाये. सगळें तुमचें तन मन धन हांगा दवरा. आराधन पाद्र्या बाण सोलोवचें न्ही, आराधन सगळें आमी करचें. आमी आमचें तन मन हांगासर दवरचें. देखून हांव फकत एक थाळो मात्र, तुमचें काळीज तुमचें मन हांगासर दवरा. देखून तुमी कितलें चड एकीनपणान मागतात तितलें तुमकां हांगा फाटीं येताना दादोसकाय भोगतली. तुमचें ओजें हाळू जातलें, तुमचे कश्ट निवरले बरें भोगतलें. तुमी तुमचे खातीर आनी हेरां खातीर मागलें एक न्हय तर आनी एका रितीन तुमी खंडीत जावन आमकां दितलो. भाव भिणो, तुमी आयकलां नांव सांत थॉमस आक्विनस म्हणलो वो उठलो भगवंत 13व्या शतमानांत जियेल्लो एक देवशास्त्री. वो भगवंत येवकारिस्ताचो मोगी. येवकारिस्ता विशयान गातू जिबे म्हण आमी गीत गायता तें ताणें घडयल्लें. कितल्या वर्सां आमी गायता तें. सक्रामेंता विशयान सडीत ताका भक्तीपण मोग. ताणें मस्त बुकी बरयल्यात. 1273 वर्साच्या डिसेंबराच्या 6 तारखेर तो मीस भेटोवन आसतना ताका सर्गीचें सगळें पवित्र दर्शन जालें. जेजूचें सगळें ताका दर्शन जालें. उपरांत तो म्हणटा त्याच दीस ताणें येवकारिस्ता विशयांत आत्मी संगती विशयां बरो उंचेर रावयलें. कित्याक वता कळीत आसा? तो म्हणलो जें कितें हांवें त्या दीस मीस भेटयतना त्या दर्शनांत देखलें
ते हांवें येदोळ बरयल्या मुखार विशेष हांवें बरयलें सगळें कोयर, हांवें बरयलें सगळें कोयर, पूण हांवें पळयलें मात्र अदीक व्हडलें दिर्वें सर्गीचें दर्शन. भावांनी भयणी, हांव आनी तुवें तेंत पळोवन आसा हांगासर. येवकरिस्त तें दोत्तू सांव तोमास आक्विनास म्हणटा, आंज बडव्यांचें खाण. अंत्योखासा इनास म्हणटा, येवकरिस्त आमार जिविताचें वखद, मेडिसीन फॉर इमॉर्टॅलिटी. आनी कातोलीक पवित्र सभेची दोतोन आमकां म्हणटा, येवकरिस्त भोव बागेवंत संस्कार आनी संस्कारांचो संस्कार. खरेंच भावांनी भयणी, येवकरिस्त एक मिस्तेर. मिस्तेर म्हळ्यार आमच्या मोतीक आटापूंक, आमच्या जानवायक आटापूंक जायना. वी कॅनॉट एक्सप्लेन, वी कॅनॉट अंडरस्टँड. तरी आमी ते पाती येता भावाताचें वर्तें सत म्हणून. देखून ह्या मिस्तेरा मुखार, ह्या गोडल्या दिरव्या मुखार, ह्या आंजबड्याच्या खाणा मुखार, ह्या आमार जिविताच्या वखदा मुखार, ह्या व्हडल्या सर्गीच्या दर्शना मुखार आमी बसया. आमचें काळीज, आमचें तन, आमचें धन, आमचें मोड सगळें येवकरिस्तांतल्या जेजूक तें भेटोवन दिवया. आनी येवकरिस्तांतल्या जेजूची आमी आराधना करया, स्तुती करया. कशें आराधना करचें? किर्तनी 9 आनी 5 आमकां अशें म्हणटा, येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या खडपाक वाखाणुया. स्तुती गितां सोवें ताचे समोर या, गितां गायन आनी ताका आमी वाखाणुया. कित्याक सर्वेस्पोर वर्तो देव, सगल्या देवां प्रास वर्तो देव तो आमचो. तर आमी गितां गायनांनी ताका वाखाणया, ताची स्तुती करया, ताका आमी अर्गां दिवन आमी गावया. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता म्हणलें गीत गावन रियेका चरणा उपरांत त्या कोरास मात्र आमी गावचो. उपरांत रियेका कोरास उपरांत हांव मागणें भेटयतां, हांव नियाळ दितां. रियेका नियाळाच्या आखरेक आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता पूण आमी गावया. सुरवेर सगळें चरण आमी गावया. पान संको 19 पेज नंबर. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. भक्ती मोना कळत्या कळसा करतां तुका नामा. सगळां भक्ती मोना कळत्या कळसा करतां तुका नामा. वै जेजू, आमच्या तारणाच्या खडपा आमी तुका वाखाणता. गितां गायन आनी तुका आमी हर्सिता. तूं आमचो देव म्हूण वळखून तुजे मुखार दिंब्यांनी पडोवन आमी गायता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. परत्यान आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. येवकरिस्तांतल्या सोम्या आमच्या राया, आमच्या देवा, आमी तुका नान बागायता. तुजे मुखार आमी सरपडता. तुजे मुखार आमी दिंबी मोडून तूं आमचो देव, तूं आमचो धनी, तूं आमचो सर्वेस्पूण वळखून घेता. तुका आमच्या काळजांत आराधन कर, परत्या संतोशान गायता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. येवकरिस्तांतल्या जेजू, आमच्या सोम्या, आमच्या दनिया, आमच्या बोऱ्या गोळ्या, आमी तुज्या सोरोवाच्यो शेळयो.
आज आम्ही तुझो ताळो आयकोंक आयल्या आज आम्ही तुजे येतान विशेष पोषण जोडूंक आयल्या आज आम्ही तुजे येतान विशेष रक्षण जोडूंक आयल्या तर तुझें पोषण जो अनुभव कर तुझें रक्षण अनुभव कर तू सांगात बघून आम्ही गायता आराधन आराधन स्वाधी सक्रामेंता आराधन आराधन स्वाधी सक्रामेंता येवकरिस्तांतल्या जेजू पिडेस्तांच्या वैजा तुझे जशी पिडेस्तां आयली रडोवन आयली न्हिदोवन आयली उखलान आयले कश्टोवन आयली सगळ्यांक तुवें गूण करची सकत दिवन समाधानेन तांकां फाटीं धाडलें पिडेस्तांच्या वैजा आमी तुका दिनू आसता आमी तुका अर्गां दिता आनी गायता आराधन आराधन स्वाधी सक्रामेंता आराधन आराधन स्वाधी सक्रामेंता येवकरिस्तांतल्या जेजू रडतेल्यांक तूं बुजावण कश्टतेल्यांक तूं आदार निराश्रितांक तूं बिडार आमी पाक्की तुजीं भुरगीं आमच्या जिणेचे कश्ट घेवन आमच्या जिणेचे कुरीस घेवन आमच्या जिणेचे समस्या घेवन तुज्या मुखार दिंब्यांनी आसा भरुल्ल्या काळजाण दादोसकायेन त्या दादोसकायेन आनी संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता आराधन आराधन स्वाधी सक्रामेंता आराधन आराधन स्वाधी सक्रामेंता विमोना कळत्या काळजा करतां तुका नामा भक्ती मनान भक्ती मोना कळत्या काळजा तू पारया करतां तुका नाम आराधन 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 स्वाधी सक्रामेंता आराधन 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 स्वाधी सक्रामेंता आराधन आराधन स्वाधी सक्रामेंता हालेलुया कळत्या काळजा करतां तुका नामा करतां तुका नामा करतां तुका नामा करतां तुका नामा दुनियात परत काळजाचे दमण धरा दोळे दांपा कितें भोगता तुमकां दादोस काय भोगता वजें हाळू जाल्ल्या बरी भोगता संतोष भोगता तृप्ती भोगता एन्जॉय करा एन्जॉय दीस मोमेंट एक्सपिरियन्स द टच ऑफ द लॉर्ड सो मी तुमकां आपडून आसा येवकरिस्तांतलो जेजू भावा आनी भयणी तुजे लागीं आसा तुका दापडटा दैवीक सत्यान तो भरता तुजो तो मोग करता येवकरिस्ताच्या आराधना तूं आयलाय तूं आयल्याय तो सोमी तुका आपडता तुजे लागीं उलोवण आसा तुका पळोवण आसा तुजी पिडा तो गूण करता तुजे ओजे तो हाळू करता तुजे तेंते जवा पयस करता तुजे समस्या तो उणें करता तातूं सांगात बघ फील हॅपी फील जॉयफुल फूल सॅटिस्फायड
Praise the Lord. Praise Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सोमियान जेजू. सोमियान जेजू. सोमियान जेजू. सोमियान तुझे जेजू. मुखार तुझे हांव मुखार बसून आसां. हांव बसून तुजो आसां. सांगात तुजो सांगात हांव बघून आसां. हांव बघून आसां. तुजी स्तुती करता. तुजी स्तुती तुका करता. अर्गां दिता. तुका अर्गां तुका दिता. वाखाणता. तुका वाखाणता. हांव तुजें आराधन करता. हांव तुजें आराधन करता. हांव तुका अर्गां दिता. हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता. ये जेजू. ये जेजू. सोमियान जेजू. सोमियान म्हज्या जेजू. देवा. म्हज्या देवा. म्हज्या तारोका. म्हज्या तारोका. म्हज्या सोडवंदारा. म्हज्या म्हज्या सोडवंदारा. सोमिया. म्हज्या म्हज्या सोमिया. देवा. म्हज्या म्हज्या देवा. धनिया. म्हज्या म्हज्या धनिया. इश्टा. म्हज्या इश्टा. अर्गां तुका जावं. अर्गां तुका आराधन जावं. तुका जावं. आराधन तुका भोगलाप जावं. तुका जावं. भोगलाप तुका महिमा जावं. तुका जावं. महिमा तुका जावं. भावा भयणीनो, कितल्या तेंपा आदीं ह्या पवित्र जाग्याक आमी आयिल्ल्या. त्या दिसा तावन आज पर्यंत कितें सगळें घडोवंक ना. पण आमकां सोमियान शाबीत सांबाळ्ळां. आमकां सोमियान बरें करून राखलां. बरी भलायकी दिल्या. मतीक समाधान दिलां. संतोष दिल्या. तृप्ती दिल्या. आमकां मात्र न्ही, आमच्या कुटुंबाच्या सोमेस्तांक. देखून हांगा आज आमी आयिल्लो एक इरादो देवाक अर्गां दिवंक. आमी सगळे हांगासर आयल्या देवाक अर्गां दिवंक. एक वर सोम्या सांगाता करसूं. पयलें बरें आमच्या फिरगजांनी म्हयन्याच्या पयले आयतारा भाग्यवंत घंटो म्हणटा आसतालो. भाग्यवंत घंटो म्हळ्यार भाग्यवंत घंटो 1 घंटो. आज आमकां कोणाकी फुरसत ना. आज भाग्यवंत घंटो 10 मिनटां. आमकां वेळ ना न्ही. फिरगेजेन आमी कितें म्हणचें, आमकां वेळ ना. भाग्यवंत घंटो कितलो वेळ जाय? 10 मिनटां. तो करिनासतना रावचें तें बरें. भाग्यवंत घंटो म्हळ्यार सोमिया सांगाता 1 घंटो तुमकां म्हजे सांगाता आराधन करूंक वेळ नांगी. इतली वरां आमकां दिल्यात. इतली कामां आमकां करता आमी. फिरगेजेन म्हयन्याच्या पयले आयतारा 1 वर भावानी भयणी तुज्या फिरगेजेन करसूं तुजे लागीं ना. वसा तुमच्या विकाराडे सांगा, फादर आमकां जाय भाग्यवंत वर. इतली पूर आमी कामां करता. आमच्या फिरगेजेन म्हयन्यांत 1 पोटी म्हणी 1 वर कोसूंक ना गे आमचे लागीं. सगळ्या फिरगज कुटुंबाक पयलीं आसलो वेळ, आतां ना. आतां इल्लो हातान दिल्लो दुडू भरलो आसतलो. पयलें कश्ट आहले, दुर्बळकाय आसले न्ही. कर्कोळ आयल्यार मात्र भाग्यवंत वर न्ही. मुडिपू गेल्यार मात्र भाग्यवंत वर न्ही. पक्षिगेर गेल्यार मात्र भाग्यवंत वर न्ही. आमच्या फिरगेजेन ती 1 वर म्हयन्यान 1 पोटी म्हणी आमकां करसूंक जाय. नाजाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी कितें दिता? मोबायल दिता. तुमी हांगा मला गडयांत पुरा आवय बापूया तुमच्या भुरग्यां विशयां चिंता जाल्यार, तुमच्या भावार्था विशयां चिंता जाल्यार 1 वर आमच्या फिरगजेंत आयताराची 1 वर जाल्यार चड जाल्यार कोण ना. एटलिस्ट एक 30 मिनिट्स 45 मिनिट्स. कित्याक आमी देवा मुखार ऋणकारी. आमी देवा मुखार ऋणकारी. देवान केर आमकां कितें उणें केलां? कितें उणें केलां? देखून कीर्तन 116 वाक्य 2, 14 आनी 17 म्हणटा, सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं? सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं? सर्वेस्पराक हांवें केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या परजे मुखार हांव पाळटली. सर्वेस्पराक हांव अर्गां बलिदान भेटयतली आनी ताचें नांव हांव काडटलों. तर आमी त्या कीर्तनकारा सांगाता मेळया आनी उपकारिसांतल्या जेजून केल्या सर उपकारां फाटल्या इतल्या दिसांत आमकां कितले उपकार केल्यात पळय, सर उपकार उडास काडया आनी तेरे गीत गांव म्हणलें भजन आसा. सो मिया हांव तुजें गीत गायतां. म्हाका सकाळीं इल्ली हिंदी येता. सो मिया हांव तुजें स्तुती गायतां. हांव तुका अर्गां दितां म्हणलें गीत गावन सोम्याक आमी स्तुती करया आनी हें गीत गावया. आमचो भाव आमकां गावंक शिकयता. आमी सगळां बरें करून आयकण उपकारिसांतल्या जेजूची स्तुती करून गावया. तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. तेरे
गीत गाऊं तेरे संग रहो मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, तेरे संग रहो मैं, पाऊं मैं जीवन का, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे गीत गाऊं तेरे संग रहो मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। सुमिया तुवें म्हाका पोसोन सांबाळून व्हेलाय, आशिर्वादांनी भरल्याय, मोग दिलाय, रक्षण दिलाय, देखून हांव तुजी स्तुती करून गायता। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू ही मेरा मार्ग, तू ही मेरा मार्ग। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू ही मेरा मार्ग, तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग, तू है मेरा मार्ग। तेरे गीत, तेरे गीत गाऊं तेरे संग रहो मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। सुमिया तुवें म्हाका कुटुंब दिलाय, कुटुंबांत आवय बापूय, दादलो स्त्री, भुरगीं बाळां मालगडी दिल्याय। म्हज्या कुटुंबाच्या सर सांद्यां खातीर हांव तुका अर्गां दितां आनी हांव तुजी स्तुती करून गायतां। तू ही मेरी ज्योती प्रभु, तू ही मेरा मसीह। तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू ही मेरा मसीहा, तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीहा, तू ही मेरा मसीहा। तेरे गीत, तेरे गीत गाऊं तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। सोमिया तुवें म्हाका मजेंत म्हणलें काम दिलाय, म्हजी व्याप्त दिल्याय, कृषी दिल्याय, दिसपडतें काम करूंक म्हज्या हातां पांयां बळ दिलाय, दिसपडतें वावर करण, दिसपडतो ग्रास सोडूंक म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्या, म्हज्या मोगाच्या फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता आनी गायता। तू ही मेरी शक्ती प्रभु, तू हे मेरा जीवन। तू ही मेरी शक्ति प्रभु, तू है मेरा जीवन, तू ही मेरी शक्ति प्रभु, तू है मेरा जीवन, तू ही मेरा जीवन। तेरे गीत, तेरे गीत गाऊं दुनियात काळजाकडे, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद
तुझ में प्रभु आनंद आनंद तुझ में प्रभु आनंद तुझ में प्रभु आनंद तुझ में प्रभु तुझ में प्रभु दळदंपिया तो संतोष ते समाधान ते तृप्ती तेरे गीत गावं आज आम्ही घरा येताना हे गावनंतो सोचे आमच्या काळजांत आमच्या मनात आम्ही काम करताना वावर करताना काही असो बरो हे गीत आमच्या काळजांत रिपीट जावं रिसावंड जावं तेरे गीत गावं तुझे स्तुती गायता सोम्या तुका अर्घ दिता आमकां तांगता त्या ताळ्यांत आमच्या इतल्या गाताना आमची भलायकी बरी जाता आमच्या मती समाधान येता संतोष येता काही मेळत असलो एक आनंद काही असलें वातावरण इतलें सुबीत मागण्याचें वातावरण हांगासर मेळटा आमकां सोम्याक मेळोंक मेळ्ळ्या संतोष पावया उपकारी मनान दिनवासी काळजान ताका अर्गां दिवया तुमची जाप अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गाणी होगळप तुका सोम्या हे जिसू दोळ पर्यंत म्हाका राखून आनी सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या म्हज्या जिसू दिसपट्टे कश्ट संकश्ट तुवें हाळू केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या म्हज्या कश्टांत दुखांत म्हाका बुजवण लाभयल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या म्हज्या सांगात कश्टांत म्हाका सांगातपण दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या हांव निराश जातना म्हजो हात धरून चलयल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या म्हज्या खंती बेजारायेन म्हजो बरवसो जाल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या म्हज्या कुटुंबांत शांती आनी समाधान तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या म्हज्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक तुवें बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या म्हज्या कुटुंबांतल्या सांद्या गांवांत परगांवांत विविध जाग्यांनी वावर करतना तांकां राखून आनी सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या आमकां दिसपट तो ग्रास तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या ह्या मार्गायेच्या काळारी आमकां तुवें कश्टांत ह्या अर्थीक अडचणेंत कितें साडिनासतना सांबाळलेल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू आमच्या गोवा आनी बायले मदें मोग मैपास एकवट सोडदोड दिल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका आमचे नवींत काळजारी जाल्ल्या जोड्यांक एका मनान एका काळजान सांगाता तुवें सांबाळलेल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सोम्या आमच्या कुटुंबांत भुरग्यां बाळांच्या नात्रांचें देणें तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका आमच्या कुटुंबांत मालगड्यांक आबाक आनी व्हडली मांयक मांयक आनी मावाक बाबाक आनी मांयक तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या आमच्या जिसू कुटुंबांत बरे संबंध मांय मावशी आब आकय व्हडली मांय आनी सकट बरे बरे संबंध आसा कर आमकां व्हडलें कुटुंब तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या जिसू एकामेकाच्या घरा वचून एकामेका कडेन बसून उलोवंक आसोन खेळोंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या आमकां जिसू कश्ट येताना आमचे कश्ट तुवें हाळू केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या आमच्या जिसू भुरग्यांक शिकपाक तुवें जानवाय दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप आमच्या युवा जाणांक वायट संवय येता तुवें राखल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या आमच्या भुरग्यांक जिसू आनी युवा जाणांक बरो फुडार तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका सोम्या ह्या जिसू पवित्र जाग्यार ह्या पूर्ण शेतांत तुवें दाराळ आशिर्वादां ओतुल्या खातीर अर्गाणी होगळप तुका अर्गां तुका सुमियान अर्गां तुका जेजू सुमियान वंदन तुका सुमियान वंदन जेजू तुका सुमियान स्तुती जेजू. तुका सुमियान स्तुती जेजू तुका सुमियान महिमा जेजू. तुका सुमियान महिमा तुका जेजू सुमियान जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया सकड आमी उबे रावया उबे रावून आमच्या क्रिस्तांतल्या जेजू ती स्तुती करून गावया हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू काळ वगळाप दितां हांव होगळप दितां जेजू हांव वगळाप दितां जेजू हांव वगळाप दितां जेजू म्हज्या काळजान हांव वगळाप दितां जेजू हांव वगळाप दितां जेजू हांव वगळाप दितां जेजू हांव मोग करतां जेजू करतां जेजू हांव मोग करतां जेजू हांव मोग करतां जेजू म्हज्या काळजान
करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू का तू राव सोम्या जेजू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू मोच्या काळजां तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू तू राव सोम्या जेजू काळजां हो बिरणो आमी उबी रावन आसा दोनी आमचे हात बरे करून वयर उबारया दुखाचा जावं पुरो कसाचा जावं पुरो हे दोनी हात बरे करून उबारन उपकारी सांगले जेजूजी आमच्यात उतरांनी आमी स्तुती कर म्हणया हालेलुया 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 व्हडल्यान तुमच्यात उतरांनी तुमची उतरां वापरा तुमच्यात उतरांनी सोम्या जेजूची आमच्या देवाची आमच्या रस्ताराची आमच्या सोडवंदाराची आमच्या सोम्या जेजूची आमच्या गोवल्याची आमच्या इश्टाची आमी स्तुती करया हालेलुया 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 येसुवे येसु देवरे येसु देवरे येसु देवरे ತಂದೆ ದೇವರೇ ಆತ್ಮ ದೇವರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೇವರೇ ಯೇಸು ದೇವರೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಅರಗಾನ್ ಯೇಸು ಅರದಾನ್ ಯೇಸು ಹೊಗಳಾಬ್ ಯೇಸು ವಂದನ್ ಯೇಸು ಸ್ತುತಿ ದುಃಖ ಮಹಿಮಾ ದುಃಖ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 सोम्या जेजू म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या सर कस सर संकस म्हणजे तार पयस कर हांव तुका भेटयता म्हजे कस म्हजे समर्पण हांव करता म्हजे दूख हांव तुका भेटयता म्हजी मोतीची पिडा म्हज्या काळजाची पिडा हातापायांची पिडा दुस्मनाचे सर संकस्ट माट मंत्र पितीसपणा देऊन सराच्यो ताळण्यो सगळें सोम्या कान उडय हालेलुया 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 जेजू 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 सोम्या हांव तुका आराधना भेटयता हांव तुजी स्तुती करता हांव तुजो मोग करता हालेलुया 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 सोम्या जेजू म्हजे संकश्ट म्हजे बेजाराय म्हजे दूख म्हजे रडसणी सगळी तुज्या समर्पिता देवा म्हज्या तारोका देवा म्हज्या सोडवंदारा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या हालेलुया 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 व्हडल्यान हालेलुया 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 आता लोण हालेलुया 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 दुनियांत काळजाकडे दोळे दांपा सोम्याचें संगतपण सोम्याचो आदार सोम्यान दिवचें बेसांव सोम्याची कृपा भोगा आमी भोगतांव ती येवकरिस्तल्या जेजू सांगाता रावचें म्हळ्यार भावां आनी भयणी सर्गारत रावले बरी सर्ग आमी पळोवना हांगा आसा सर्ग ಎಂತ सर्ग सोम्या मुखार बसचें ताचें आराधन करचें ताका आयकोवचें ताचें भजन करचें सगळ्या सक्तेन सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान ती ददोसकाय तुज्या काळजांत रोंबय fill your heart in your mind your soul with the grace of God with the touch of the Lord with the blessings of the Lord with the healing power of the Lord सोम्याची गुण करची सकत सोम्याची मजत तुज्या बेसांव सोम्याची शांती समाधान भावा भयणी तुज्या काळजांत आतां रोमण आसा तुज्या काळजा भितर येवन आसा तुज्या कुडीच्या शिरांनी रक्ताच्या कणा कणान हाडांनी मांसांनी सगळें आतां सोमी तें भरून आसा एक्सपिरियन्स इट सोमी तुका आपडता सोमी तुका गुण करता
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पवा बहिणीनो, आज आमी हांगासर येताना तुमकां तुमची सेयरी मोगाची भेटली आसतली. हांव कारकोळ येता म्हणटाना म्हजे खातीर ही माग म्हळां आसतलें न्ही गे. वा थोड्यांनी तेसां दिल्यान आसतलीं, थोड्यांनी मीस पेटय म्हण आसतलें, मीस दी म्हणून, वा वाती पेटय म्हण आसतलें. तर आमी कितें करीचे तांचे खातीर? मागचे. तांचे खातीर मागचें म्हळ्यार कितें? अपुर्ब्याचें घडीत आसा पळयत पुस्तकांत आयकया. मार्कान बरयल्लें सुवार्थेंतलें वाचप, अध्याय 2 वाक्य 1 ते 10. थोड्या दिसां उपरांत जेजू कफरनावा फाटीं आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणले खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना 4 जण एक आरीगाराक ताचे सशी उखलून हाडून आयले. पूण लोकांचे केटी निमती ताका जेजू सशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचें पाकें सोडून उक्तें गेलें आनी आरीगाराक तो न्हिदोवन आसलेल्या अंथरुणा समेत वयर ताणें सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरीगारा म्हळें, पुता तुजीं पदकां भोगसलीं. तो थंयच बसून आसलेल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, वो कित्याक अशें उलयता? वो देव निंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पदकां भोगसूंक सांगता? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हण जेजू आपल्या मनांत तक्षण जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरीगाराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें, तुजीं पदकां भोगसलीं म्हणचें की उठ तुजें अंथरूण घे आनी चल म्हणचें. तर मनशा पुताक संवसारी पदकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरीगाराक म्हणालो, हांव तुका सांगता, उठ तुजें अंथरूण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपलें अंथरूण घेवन जमो जाल्ल्या सक्टा उजेर भायर सरून गेलो. हें पळोवन सोमेस वीज जालें आनी देवाक वर्णन असलें आमी येदोळ देखलें ना म्हणाले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्त. मगाळ भावां भयणीनो बशी आं. हे घडीत तुमी हाच्या पयलीं आयकलां हांव ना ते न्यू लिडर म्हणल्या एका इंग्लीश 15 दिसांच्या पत्रां ते आयिल्लें घडीत. केरळाची एक जिल्लो त्रिशूरांत घडलें. त्रिशूरांत ते मदर कोलकाताच्या सांत तेरेजाक मदर तेरेजा समर्पण दिली इगर्ज ना ऐक्किनांकय. देखून त्या त्रिशूरांतल्या एका गांवांत तांकां एक इगर्ज मदर तेरेजाक समर्पण दिवंक जाय आसली, सा मदर तेरेजाक. देखून ताणें इगर्ज बिगरेचें काम सुरू केलें, पूण पोंत पावूंक जावना, पयशे पावनात. एक दीस जॉर्ज, स्टीवन आनी जॉय ह्या 3 नांवाचे व्यक्ती, जॉर्ज, स्टीवन आनी जॉय, मध्यम प्रायाचे, सकाळीं मिसा गेल्ल्या कडेन सदांचे पर्यंत विगाराक भेटले आनी सदांचे पर्यंत उलोवंक लागले, फादर काम जावना गे, काम जावना न्ही, पयशे नात. मदर तेरेजाची कोलकाता तावन तिची एक रेलीक ही हाडिजे, ह्या इगर्जेन स्थापन करीचे. रेलीक म्हळ्यार तिणें उपेग केल्या वस्तूचे किंवा तुजी कुडीचो गी वस्तूचो ल्हानशे कुडको हाडिजे आनी हें काम ही जावंक ना. तुमी सकयल मागा गी हें काम आखेर जावं दी, दुडू येवन दी म्हणलो पाद्र्याक. तितल्यान म्हणलें हे तेगी जण तांच्या हातांत एक कोंत काण घेवन केरळाच्या त्रिशूरांत तावन यात्रेक पयन आरंभ करतात. कोलकाता वचून मदर तेरेजाच्या फोंडा कडेन वचून ते मागोवंक. ते वचून बराबर एका हप्त्यान पाद्र्या पाण तांकां फोन केलें खंय, तुमी खंय आहात? आमी सगल्या फालाण्या जाग्या पावले. हांव हय तुमी येया पाटी. कित्या फादर? आमकां इगर्ज कंप्लीट करचे आसले, पयशे आयल्यात. तुमी पाटी येवयेत, ही इगर्ज कंप्लीट करचे दिसले, पयशे आयल्यात.
ह्या त्या व्यक्तींनी भावांनी भयणी कोलकाता यात्री पयन सुरू केलें येताना कितें वावणवेलें इगर्ज कंप्लीट जायत जें म्हणलें तें साव काणकोण ते गेले असलें एक तें साव काणकोण बऱ्या मनान ते यात्री पयना येताना देव तांच्या आदाराक आयलो तांचो इरादो संपलो उपरांत ते रेलीक काण घेवन ते आयले म्हणटा त्या पत्रांत असलो विशय भवानी भयणी आमी मस्त बडी यात्री पयना घेता ताचे आनी तिचे आनी हिचे त्या सावा कारण येता इंटेन्शन कारण येता विनवणी कारण येता आनी तांचे खातीर आमी मागोवंक येता आमकां त्या व्यक्तीक उखून व्हरूंक जायना पण आयत्ता वांजलाच्या वाचपांत आत्तां आमी आयकलें 14 जाणांनी एका आरीगारा सोलोवंक जायना पॅरलायज्ड पक्षवाता म्हणटा आमी ताका उखून हाडलें उखून हाडटाना भितर घेवंक जायना ताचें प्लॅन ए फेल जालें प्लॅन ए फेल जालें म्हणून फाटीं गेले कितें प्लॅन ए फेल जाताना कालें करचें प्लॅन बी सोदीचें देखून ताणें प्लॅन बी सोदलें कळ्ळें पाक्याक सोडचें देखून भावानी भयणी तुजें प्लॅन ए फेल जाताना देव तुका प्लॅन बी उक्तें दवरता तें प्लॅन बी ताणें सोदून काडलें वयर चडलें पाक्या उक्तें गेलें आनी सकलो देव येयलें देव येयताना जेजून आरीगारा पळयलें आरीगारा सांगाता कोणाक पळयलें त्या ओपान केल्या जाग्यार ताळून जेजूक कोण दिसलें पाक्यार आसलें दिसलें हो देव आरीगार दिसलो वय ताका देव येयल्ले 6 जाण दिसले कशें दिसलें आमकां दिसत पाक्याच्या भायर आसचें पळया तें गरज आयलो ती वय ताका कोणें उखून हाडलें पळय तांचो इरा देखून तांचो भावार्थ पळोवन आरीगाराक सांगलें म्हजो भावार्थ पळोवन हांव कोणा खातीर मागता पळय ताका तुमी इतलीं जाणां आयल्यात आज येताना कोणाची ते सावां काणकोण आयल्यात तुमी आज हांगासर मागताना तुमकां पळोवन तुमचो इरादो पळोवन तुमचो भावार्थ पळोवन तुमचें भक्तीपण पळोवन तुमची आशा पळोवन तुमचो अत्रेक पळोवन जेजू तुमकां आनी तांकां दोगांकी बेसांव दिता आमी तेणें आयकलां जावं प्रतिभटन करचें थोडा वचून प्रतिभटन करतले तांचे खातीर करनात कोणाक एकल्या खातीर करतात कोणे कुटुंबा खातीर करतात आतां मणिपुरांत गलाटो जालो सगळ्यान प्रतिभटन केलें मानावी धाडली सरकाराक जावं पुरो कोर्टाक जावं पुरो एकल्यान ग्रूप करन प्रतिभटन कर आनी एकल्या खातीर मागचें आनी तें कोर्ट की गव्हर्मेंट कितें मानून घेता आत्मीक जिणेंती देवा कडेन आमी मागच्याक म्हणटा विनवणेचें मागणें द प्रेयर ऑफ इंटरसेशन पेल्या खातीर मागचें म्हजे खातीर मागता वय पेल्या खातीर मागचें पयस सभेन ताका म्हणटा विनवणेचें मागणें द इंटरसेसरी प्रेयर पेल्या खातीर मागचें म्हजे खातीर हांव केदाळ मागता पेल्या खातीर उखून व्हरचें कशें म्हळ्यार 6 जाण कोलकाता भायर सरून गेले तांचो इरादो सोंपलो तशें भावा आनी भयणी तूं येता आसतना तुजे खातीर आनी पेल्या खातीर मागत जाय पळयत पुस्तकांत आमकां जायपूर ते दाखले आसात पेल्या खातीर मागल्लें आनी मागिल्ल्या खातीर जेजू तांकां दिल्लें थोडे दाखल्यांक उडास करता तितले उडास तोरा 10-12 दाखल्यात एक उडास तोरा नंबर 1 उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 18 वाक्य 20 आनी 2 आनी 30 आनी 3 अब्राहमान सोदोम आनी गोमोरा खातीर मागिल्लें सोदोम आनी गोमोरा गंधा कसो पावस घालून नाश करता म्हणे देवा तेन्ना अब्राहम म्हणटा 50 नितीवंत मेळ्ळ्यार तूं नाश करताय गी देव म्हणालो ना उपरांत 5 उणें कर निमाणें खंय येवन रावता 10 जण मेळ्ळ्यार तूं नाश करताय देव म्हणालो ना 10 जण नितीवंत सोदोम आनी गोमोरांत मेळ्ळ्यार हांव नाश करिना उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 18 अध्याय 19 पळया देव कशें मागणें आयकता दुसरें मोइजे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 30 आनी 2 वाक्य 14 भांगराचें वासरूं करण ताचे भोंवतणी आराधना करताना मोइजेन हाडलेले देवान दिल्ल्यो पळयो त्यो नाश केल्यो देव रागार पेटलो ह्या लोकांक नाश करता म्हणटाना मोइजे मोदें गेलो इंटरसेसरी घरा भुरग्याक मारूंक येताना तुमी आवयो मोदें पडतात वये मस्तपटी भुरग्यां मारलो मार तुमी केला गोवान पुताक मारलो मार कोणा पडलो मोदें येता कोण आवय येता आजी येता आनी कोणी सैरी येतात नाका मोदें करिनाका वा थोड्या बटी भुरगो बापाय कडेन पयशे सारूंक फाटी मुखार करता पिकनिका वचोंक आसा ताका जाय जे मोदें कोणें वचून पडचें आवयन ताका दिया ओडनिया आसून दिनया पापया पळया
म्हळ्या एक आवय, एक आजी, एक भाऊ, एक बहीण. थोड्या फुडें आमी सांगता तुमकां वळख आसा पाद्र्याबाची, आमचे खातीर सांगता ते पाद्र्याबा कडेन. पळया मोदें त्या डॉक्टराची वळख आसा, उलोवन दिता ते फादर, एक अपॉयंटमेंट काडून दिता ते. थंय सीट मेळ्ळें ते, आग्नेसां सीट मेळ्ळें ते, एलोशेसां सीट मेळ्ळें ते, रोशनीला सीट मेळ्ळें ते. आमचे खातीर सांगता ते, इन्फ्लुएन्स करता ते. इंटरमिडियरी, इंटरसेसरी, मोदें वचून घुसचें. मोइजे मोदें आयलो भावा आनी भयणी. मार्काच्या वांजेलांत काण स्त्री आयली, आपल्या दुवे पसत विनातिला करूंक लागली. ती घरा पावच्या पयलें तिच्या दुवेचो देंवसार सुटलो. पेद्रूच्या सासूबाई खातीर तांणी मागिल्लें, जेजू गेलो आनी पेद्रूच्या सासूबाईन हात धरलो, गूण जालें. आनी आत्तां आमी आयकल्लें मार्काचो वांजेल अध्याय 2 वाक्या 1 ताण 10. चौगांदरांनी आरिगारा उखलून हाडलें, तो उठून सोलून रावलो. जायरान आपल्या सेवका खातीर मागलें. एका बऱ्या मनशा जेजूचें आपोवन हाडलें गूण करचें म्हणून. दोळ्यांक दिश्ट लाभोवचें एका कुरड्या मनशा जेजूचें आपोवन हाडलें. मार्तान जेजू कशें म्हणलें, जेजू म्हणलें म्हळें मोरये केलें मोइसाचें येवंक सांग, म्हाका कुमो करूंक सांग. शादापातीन आपल्या साकरा खातीर मागो जेजू कशें आयलो. आनी काना नगरी आज आमी मिसा वेळार आयकतले हांव, मोरी मोदें आयली, तांकां वायन ना, तांकां वायन दी. ह्या सक्कड गणितांनी भावांनी भयणी जेजून मागल्यांक दिलें. तांचे खातीर न्ही, आनी एकल्या खातीर. तर हांगा आयली आमी सक्कडां. कोणें आमचे खातीर आज मागोवंक सांगलां. कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा, कोणा खातीर हांवें तुवें मागचें उडास काडया. आनी सक्कडां खातीर आमी मागया आनी गावया गीत नानू प्रार्थने माडुवागा. येसुमिया हांव मागणें करतना तूं म्हज्या सांगातात आसाय तुमच्या बंकार आसल्या बुकांनी पान नंबर 29 29. आमी आमचे खातीर आनी पेल्या खातीर मागया आनी मागणें सोमी आयकता म्हणलें उडास दवरया. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ कोणा खातीर हांव ಇರುವ मागता त्या वेळार सोमी म्हज्या लागींत आसता. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಸಕಡ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ನೀವು ಕೈ ಬಿಡುವ ದೇವರಲ್ಲ. ಅದು ಬರಿಯಾ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. वय सोम्या अरे एका घडये हांवें मागणें करतना हांवें तुका दिनू आसतना तूं म्हजे सांगात आसाय. हांव पयन करतानाय इतल्या पयसतान पयन करना हांव आयलो म्हजे सांगात आसाय. आनी हांगासर पावतना हांवें भेटयल्लें मागणें तूं स्विकार कर म्हजे खातीर आनी पेल्या खातीर. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಮನಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ಮನಮರಗುವ ದೇವರಂತೆ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ, ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಮನಮರಗುವ
ದೇವರಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವರೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ. दुनियात काळजाकडे आता उडास काढ. कोणाक सर तुवें मागोंक आसा? तुजी पट्टी वड्डू जायचे, लंब जायचे पट्टी. घरांत धरलें, कुटुंबांत धरलें, शेजाऱ्यांत धरलें, कोणा पुरा मागण्याची गरज आसा उखल नाडता हांगा, उखल नाडती हांगा. मुखासूं आमचो नियाळ ते पट्टे मागीर वेळ आसा कोडसूंक. ह्या सर विनातेच्या मागण्यांत सोम्यान कितें पळयलें? सर मध्यस्थांनी तांचे खातीर न्ही आनीकल्या खातीर मागलें, विनाती केली आनी जेजून ती मानून घेतली. दाखल्या पळया कानाणगान स्त्री, तिका सोम्यान उलयतना मेजा वयलें काण सुण्याक घालूंक जायना म्हणलो उल्लेख करतना ती कांय फाटीं वचोवना. दुखें येयलें, म्हजें एप्लिकेशन फाटीं घालें, रिजेक्ट केलें, म्हाका नालीस हाडली, तमाशे केलें, कांय ना. ती कितें म्हणाली? तिंतू उतरां ती वापर म्हणाली, सुणी जाल्यार व्हडणी मेजा पयले कुडके काण खातात न्ही. हें सोम्याक मानवलें. तिचें हट्ट मागणें हट्ट करन मागचें. बडोवन तूं रावल्यार बागलार घालन जाता. भितरलीं किरी किरी आयकोण दार हेपटी उक्तें करतात. सोम्या कडेन भावांनी भयणी हांवें आनी तुवें तशेंच हट्ट धरन मागचें, रडोन मागचें, विनाती कर मागचें. पुरो जायनो जो मागोन तुका तुवें मागिल्लें तुका मेळटा म्हणल्यार कानान घान स्त्रियेचो तो भावार्थ आमकां मार्कान बरयल्ली सुवार्थ अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 4 आमकां सांगता. कितें सोम्यान तिचें तें पळयलें? हट्ट धरून केल्लें मागणें, तिचो गोंड भावार्थ. साबार मैलां तावन ती पयस सोलोन आयिल्ली पळया गे. आतां आमची कितलीं जाणां यात्री पयन करून येतात, सोलोन वेतात, कश्ट काडून वेतात. कश्ट वावंट पेल्या खातीर आपणा खातीर न्ही, हें सोमी मानून घेतात. हेरां खातीर मागतना तुकाच बरेंपण मेळटा. मस्तपटी आमचेच कश्ट व्हडले 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 म्हण चिंता हांव. हेरांचे आमी आयकतना थोड्या बटी आमचे कांय कश्ट न्ही, आमचे की चड कश्ट तांकां आसात म्हणटा. अशें हे पटी घडलें. एक सायकॅट्रिस्ट आसा शीन, सायकोलॉजिस्ट आसा शीन, साबार जाणांक एकच बोटी एपॉयंटमेंट दिलें. एकच वेळार एपॉयंटमेंट 10, 12, 15 जाणांक एपॉयंटमेंट दिलें. थोडा वचपाचें अशें येतलें कावन्सिलिंगा येतल्यांक 1 वरा उपरांत मेळचें. 1 वर जाय कावन्सिलींग करूंक. आनी एकाच वेळार सगळ्यांक एपॉयंटमेंट दिलें. चिंत्या 10 वरार 10 वरार जाताना सुमार जाणां आयलीं, 10, 15, 20 जाणां आयलीं एकाच वेळार. सगळे म्हणटात म्हाका ह्याच वेळार दिलां, म्हाका ह्याच वेळार दिलां. आनी हो जाय जाय म्हूण येवंकूच ना, वेळ केलो हाणें जाय जाय म्हण. आयिल्लीं पुरो घेत बसच्याक उलोवंक सुरू करतात एकामेका. सगळो एकामेकाचे कश्ट सांगतात. म्हज्या घरा अशें आसा, म्हजें तशें अशें 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 अशें. एक एकलो तूं उलयतना आनी एकलो म्हणटा काय हांवें चिंतलें म्हजेच कश्ट व्हड कोण ना म्हणून. म्हजे की कश्ट हिचे व्हडात म्हूण तो उठोवन गेलो. आनी इल्ल्या वेळान आनी एकली म्हणाली हांवें चिंतलें म्हजेच कश्ट व्हडले कोण ना म्हणून. म्हजे की व्हडले हाचे कश्ट आहात, म्हजे काय हे न्ही. वेता हांव आनी येवट येता म्हणून गेले.
अशें आनी तशें म्हणटाना एक लिंत म्हज्याक एक कश्ट ताचे चड म्हण सांगून एक लिंत गेली निमाणें उरलो एकलो ताका निज कश्ट आसले निज कश्ट आसलो रावलो उरले म्हजे कांय व्हडले कश्ट न्ही आबा हांव आनी पटी येता म्हणून गेले भावानी भयणी हेरांची दोन मुखार वचोंक सोडू तर तुजीच दोन तडी पावता म्हण एक सांगणी आसा हेरांनी केल्लें मागणें तें निस्वार्थी मागणें पळया आमच्या घरा आमचे आवय बापूय आहात आमच्या घरा थोडा वचून आवयन जेवचें निमाणें जेवण पयलें बरोबर आमच्या घरांनी मातयेच्या मडक्यान शीत करतालें त्या मातयेच्या मडक्यान पोंदा उरलें शितांत फातर आसतालें आनी मस्त म्हणचे आमच्या आवयन जेवल्लें खंयचें शीत फातरांचें शीत आतां फातर ना तो फातरांचें शीत आवय निमाणें जेवचें ती निस्वार्थी व्यक्ती तिणें निमाणें न्हिदचें ती निस्वार्थी व्यक्ती तिणें केदाळ सक्कड भुरग्यां खातीर मागचें आवय म्हणटा ना बापूय येता हांव तो ओके तर निमाणें करचें निस्वार्थी व्यक्ती आपणा खातीर न्ही पेल्या खातीर मागता देखून सांव पावलो फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां अध्याय 2 वाक्या 4 म्हणटा तुमचोच स्वंत आदाय पळय नाकात हेरांचें बरेंपण सोदा फिलिपिकारां पत्र अध्याय 2 वाक्या 4 तुमचोच स्वंत आदाय पळय नाकात हेरांचें बरेंपण पळया जेजूनी आपणा पासत मात्र न्ही सर्वां पासत आपणाक दग दितल्या पासत ती मागलें तर हांव म्हजेच खातीर मागता आनी हेरां खातीर मागता हांव पाद्र्या हर एक फोन म्हाका येता आसतना आखेर करतना एंड जावचें अशें आमचे खातीर मागा फादर तुमकां जेजू लागीं आसा न्ही सगळ्यांचें मोरोलेस वर्ड्स आर सेम मागा फादर आमी पातकी तुमकां जेजू लागीं आसा न्ही आनी काल न्ही पोर एकलो म्हणटा हांवें ताका कित्याक फोन केलें तो म्हणटा म्हाका फोन करचें म्हण आसलें तुमी मागलें पावलें हांवें मागलें आनी कोणें मागलें कोणेंय जावं दी पूण तो स्वभाव अर्थ पळया हांवें मागलें पावलें खंय अर्थ कितें हांव जावं दी तूं जावं दी भावानी भयणी सोम्या कडेन हेरां खातीर मागतना सोमी तें खंडीत तिरस्कार करिना तें आमकां दावांट्यांनी फाटीं दिता तर आतां आयला वेळ आमी मागसो बरें अणकोण बसा अणकोण बसा रिलॅक्स आतां सगळे आमी आमचे तावन भायर वचोचे पेल्यांक भितर हाडिचे हेरांक हाडिचे सोम्या सशीन उखल न्हू त्या चौगां आनी आरी घरा उखल हाडल्या बरें विनवणेचें मागणें आतां आमी करीचे कोणाक गरज आसा आमचें मागणें थोडी त्या सांगता व्हरलीं तुमचीं कुर्सियां पयलें आमी हाडया उखल न्हू वायट सोय आनी रेवडल्ल्यांक आमाल पियोने मादक द्रव्यां आवय बापायक अविदेय जावचें माट मंत्रां पितीसपणान रेवडल्ल्यांक सोम्याच्या सरशी आमी हाडया एकल्या दोगांच्या वायट संवये वरवीं कुटुंबाची परिस्थिती बिगडल्या आर्थीक अडचणी सडल्या उडास काडा कोणाची एकल्याच्या 10 जाणांच्या पोटाक वेचें एकल्याच्या पोटाक वेता असल्या वायट संवयांनी कितल्याश्या घरांनी आमाल पियोनाचो देवसार रिगला घरांत समाधान ना आमाल पियोने सोडून कश्ट जाता त्या भावाक वा भयणीक नांव तांचें सांगा तुमच्या मोतीन दत्त ताका उखल नाडा तुमच्या मोतीन दत्त उखल नाडा सोम्याच्या पांयां तळा दवरा आनी कोण आमी हांगा आसल्या पैकी आमाल पिवन कश्ट जाता आमकांच आमी सोम्याच्या पांयां तळा दवरया सोम्याक आमी भेटून दिवया तुमची जाप बापा तांकां उजवाड दी बापा तांकां उजवाड दी आमाली जाल्ल्या भावांक आनी भयण्यांक मादक द्रव्यां वस्तूंचो उपयोग करतल्यांक अश्लील पिंतुरांचे गुलाम जाल्ल्यांक मोबायल टीव्ही जुगारी आनी खेळ असल्या कोंब्या काट आनी हेर नमण्याचे बेट्ट बांदून खेळच्या खेळांनी रेवडल्ल्यांक बिडी सिगरेट ओडतेल्यांक प्रद्वार आनी अनैतीक संबंध पेल्याच्या स्त्रिये लागीं पेल्याच्या दादल्या जागी अनैतीक संबंध दवरून जी येतेल्यांक झगडें मारापारांत बरोवन अशांती उपजयल्ल्यांक कुटुंबांत हेरांक दोशी दितेल्यांक आनी मोतीचें समाधान विबाड करतेल्यांक
कुटुंबात आवयक आनी बापायक मायक आनी मावा दुख येयल्यांक आनी आविदे रावल्ल्यांक शेजार आनी सैऱ्या मदें द्वेश राग मोसोर म्हणल्यार संगती कारण जाल्ल्यांक हांकां आनी सर्वांक सोम्याच्या पांयां तळा दवरया भक्तीपणान भावार्थान गावया गीत तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो तुंच म्हज्या जिनियसो खरो देव खरो म्हणून सोम्याच्या पांयां तळा तांकां समर्पण दिवया आनी गावया ह्या सर वायट सोयांनी वायट रितीच्या गुलाम जाल्ल्यांक सोम्याच्या पांयां तळा समर्पण आमी गावया गीत तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो. दोळे धांपून रावा तुमी गायन मंडळी तुमचे खातीर गायता. तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो तुंच मोसो गोळी बरो तुंच पुरो म्हाका तुंच पुरो तुंच मोसो गोळी बरो पोस करताय तूं दिवसरो दुस्माना तावन कण पारो पोस करताय तूं दिवसरो दुस्माना ताव कण पारो तुंच पुरो सोम्या तुंच पुरो तुंच मोसो गोळी बरो तुंच पुरो सोम्या तुंच पुरो तुंच मोसो गोळी बरो. वय सोम्या ह्या सर वायट सोव्यान भरलेल्या आमच्या भावांक आमी भयण्यांक तुका समर्पिता. दुसरो आमी उडास काडया. दुसरें तें सांग आमच्या कुटुंबांनी आसलेल्या पिडेस्तांक. कोण ती पिडेस्तां? आमच्या घरांनी आसात. तकलेच्या तुदयेर तावन पांयाच्या पोंदा पर्यंत विविध नमुन्याच्या पिडेन कश्टांची भाव भयणी आमच्या घरा आसात, आमच्या शेजार आसात, आमच्या आस्पत्र्यांनी आसात, आमच्या कुटुंबांनी आसात. जावं पुरो मारेकार पिडा कॅन्सर, जावं पुरो मारेकार पिडा किडनीची, जावं पुरो पिडा हार्टाची, जावं पुरो पिडा लंग्साची, जावं पुरो पिडा शिरांची, हाडांची, दोळ्यांची, कानाची, मोतीची, कुडी भितरल्या विविध विश्व्यांची आनी साबार तिची पिडा आसा. ह्या सर आमच्या पिडेस्तांक सोम्याच्या सरशीन आमी हाडया. सोमी सर पिडेंचो वैज हांव तुमकां गूण करतां. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 20 आनी 6. हांव तुमकां गूण करतां. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 20 आनी 6. कोण आमकां गूण करता? वैज न्ही, गूण करता आमचो सोमी. तो वैज कितें तपासणी करिनासतना आमकां तो गूण करता. मिरियम मैजेची बहीण कोडान कुसुल्ली आनी हे देवा हांव प्रार्थितां दया करून तिका बरी कर म्हळें मैजेन. गायन ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 13. देखून हांगासर आतां आमी हाडया सर नमुन्याच्या पिडेस्तांक. सोम्या सशीन हाडलें तोंट्यांक, आंगल्यांक, पांगल्यांक, कश्टतल्यांक, कोडकारांक, कुरड्यांक, केप्यांक, मोण्यांक सगळ्यांक सोम्यान आपडलें. आपडलें सगळीं बोरीं जातालीं. आपडलेलीं सगळीं बोरीं जातालीं. मार्काचो वंजेल अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 3. आपडलेलीं सगळीं बोरीं जातालीं. कोणें ताका आपडलें आनी ताणें कोणाक आपडलें. सगळीं बोरीं जालीं. भावा भयणी तुज्या पिडेस्त भावाक, तुज्या पिडेस्त भयणी तुज्या घरा आसची कोण ती सगळां सोम्याच्या पांयां म्हळान दवर. तुंच आधार म्हाका तुंच आधार तुंच सरकार पावोवचें दार. तुंच आधार म्हाका तुंच आधार तुंच सरकार पावोवचें दार. पोट सुकलेल्या तुंच फुडार पापकी मनशांक माफुदा. वाट सुकलेल्यांक तुंच फुडार पापकी मनशांक माफुदा. तुंच
사달 소면 돈 사달 바온제나 돈 아달 소미야 돈 아달 돈 사달 바온제나 कसर पिडेस भाव घडी मागोर म्हणया तुमची जाप ये देवा तांकां तूं गुण कर 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 मोतीच्या पिडेन कष्ट तेल्यांक कातीच्या पिडेन कष्ट तेल्यांक ताळ्याच्या पिडेन कष्ट तेल्यांक ये देवा तांकां तूं गुण कर हाडांच्या पिडेन कष्ट तेल्यांक शिरांच्या पिडेन कष्ट तेल्यांक ये देवा तांकां तूं गुण कर काळजाच्या पिडेन कष्ट तेल्यांक पोटाच्या पिडेन कष्ट तेल्यांक गर्भकोशाच्या पिडेन कष्ट तेल्यांक लिव्हराच्या पिडेन कष्ट तेल्यांक कॅन्सराच्या पिडेन कष्ट तेल्यांक डायबिटीज पिडेन कष्ट तेल्यांक ये देवा तांकां तूं गुण आर कर मरणो कष्ट तेल्यांक ये देवा तांकां तूं गुण कर हातां पांयाच्या गांठीची दूख सोंसतेल्यांक ये देवा तांकां तूं गुण कर कान नाक जिबेन कष्ट तेल्यांक गुण कर भुरगीं नासतना एकसूरपणा कष्ट तेल्यांक ये देवा तांकां तूं गुण कर हांकां आनी आमकां सगळ्यां सोम्याच्या हातान दिवया आनी म्हणया तुजें बाळ सोम्या हांव तुजें बाळ तुजें गुण करचे सकत म्हाका लावन गुण कर म्हण गावया गीत तुजें बाळ सोम्या हांव तुजें बाळ तूं म्हाका आपोवन गुण कर तुझे बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या परत्याने बोटी तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या आनी आतां आमी हाडया विविध रितीने कश्ट तेल्यांक निराशी जाल्ल्यांक आजकाल निराश जाल्लीं चडल्यांत धाकट्या भुरग्यां पर्यंत डिप्रेशन खंत निराश उठचें बिल्डिंगांतावन फेणां उमकळचें जीवघात करचो नंबर चडोवन येता एक मुई सापली जीवघात इल्ले कश्ट मेळ्ळे जीवघात कितलीशी काजरी जोडी तरणाटी काजर जावन 1 वर्सान 2 वर्सान 3 वर्सान 4 वर्सान काजर ना आज लाखांनी करोडांनी काजरां करसितात पूण काजर बाळून बसतात तुमकां वळख आसतली मस्त जोडी आज प्रत्येक जावन स्त्रियो ल्हान कांय कश्ट जाले कुळारा धांवून आयली आमच्या आबाची आमच्या आवयची वळख दवरया आमी तांकांय कश्ट आसले रडटालीं म्हजे लागीं मुस्ताळ सांगलें आसा मांड्याक मारून मांडो पडलो आसा रांदलें आयदनांतलें नुस्तें शीत तकली वतुल्लें जाल्यारय कश्ट सोसून आमची मालगडी रावली देखून आमची कुटुंबां उरलीं आज मस्त काजरां देसवाड जावन आसात मागीर आमी काजर जावच्या की चड काजर जाल्लें आनी घट्ट रावूंक आमच्या घरच्या धुवेन आमच्या घरच्या पुतान समस्या दुये कडेन आसूं बरो पुता कडेन आसूं बरो सुणे कडेन आसूं बरो कोणा कडेन आसूं बरो आमी मालगड्यांनी मोदें रावण तांचे खातीर विनाती करचें घरा ये पुता दावणे पुता गोवाक सोन्न बायलेक सोन्न म्हणचें न्ही गोवा सांगाता राव पुता दुये सांगाता बायले सांगाता राव पुता गोव बायलां तुमी दोगांय एक राया पुता हें आमचें मागणें जायतें तेका खंयचीं गोव बायलां सोमानांत मागीर हाडया तांकां आमकां उखल हाडया दोगांक उखल नाडा हांगासर सोम्याच्या पांयान ताळा दवरा सोम्यान तांकां रसपेर केल्लें सुखांत आनी दुखांत पिडेंत आनी भलायकेन विश्वासी रावतलो आनी मोग भासतांनी दिल्ली सक्कड लोकां मुखार सक्रामेंता मुखार तो मोडी नाये देवान जोडिला ते मनशान मोडी नाये तर त्या चलयेक वकिला जशें धांवतेल्याक एडवोकेटा अशें धांवतेल्याक फाटीं काड म्हणतेल्याक म्हणजे भांगार म्हाका फाटीं दी म्हणतेल्याक सक्कण सोम्याच्या सोशीन हाडया तांच्या पांयां सोम्याच्या पांयान ताळा दवरया
सांगताच आनी कोणाची गरज आसा कोणी आमच्या लागीं मागोवंक सांगलांच तांचो उडास काडया. प्रत्येक जाण मागया आमी पावसा खातीर. आजकालचें वातावरण गिमसिल्या दिसा बरें जालां. आमच्या शेतांनी ओंपल्लें किरलोन येताना तें इंत उदक नासतना सुकलां. आमचें भात आमची कृशी सगळी सुकोवन येता. आमकां उदक जाय. चक्क आमी मागया बरो पावस आमकां येवंक. मागया आमी परगांवांत झुजां चडोवन आसात. सक्कळांच्या मुखेल्यांची मोणां उजवाडोवन दीत. ते कोण लिडर आसात पळय सक्कळांचें मोण उजवाडोवन दी. आमची मस्त भाऊ भयणी परगांवांत आसात. हें झूज रावोवन दी. सुम्याची शांती समाधान थंयसर येवन दी. हांगा सक्कळां उडास काडया. वैयक्तीक गरजो उडास काडया. तुमची जाप सोम्या म्हाका उदार कर. सोम्या म्हाका उदार. सोम्या म्हाका उदार कर. सोम्या म्हाका उदार कर. रडतल्यांक बुजवण्याची उतरां दिवंक. सोम्या म्हाका उदार कर. एकसुऱ्यांक सांगतपण दिवंक. सोम्या म्हाका उदार कर. निराधारांक आदार दिवंक. सोम्या तूं म्हाका उदार कर. अज्ञानीक सारकी समजणी दिवंक. सोम्या म्हाका तूं उदार कर. मानासी रितीन बरवेतल्यांक संतोर समाधान दिवंक. सोम्या म्हाका उदार कर. निराश आनी बेजारांनी कंगाल जाल्ल्या बरवशाचो उजवाड फांकोवंक. सोम्या म्हाका उदार कर. म्हजेच कस समजून बसच्या बदलांक हेरांच्या कुर्साक कान मारूंक. सोम्या म्हाका उदार कर. कोणा खातीर हांवें मागोवंक आसा. सक्कळांत उडास काडया. कोणाक आज बैसर येताना म्हळां हांव मागतां म्हळां. कोणा फोणार हांवें सांगलां मागतां म्हणून. तांकां आनी आमच्यो वैयक्तीक गरजो कितें आसात ह्यो सगळ्यो सुम्याच्या पांयां तळा मेळया. ह्या पूर्ण शेता खातीर आमी मागया. हांगासर व्हडलें काम हातीन धरलां तें वेगळी शेवटा पावोवन दिवन मागया. आनी तांकां आमकांय फुलवा पाकळी दिवन आदार दिवच्याक सोम्या कडेन कृपा मागया. सुमिया जेजू तुजे लागीं आमी मागिल्ली सर मागणी तूं आयकताय. तुजे लागीं आयिल्ल्या कोणाय तुवें रित्या हातांनी फाटीं धाडूंक नाय. तुज्या मुखार आमी येता सुमिया. आमच्या काळजांत आसा आमच्या मोतींत आसा आमचे इरादे आसा सगळे तुज्या पांयां तळ आमी दवरता. दयेन ते स्विकार कर आनी कितें बरें कितें आमकां फावो कर. आमचेत कश्ट चिंतून नियाळून रडच्या बदलाक हेरांच्या कश्टांक खांद मारूंक. हेरांक आमी कुमक करतना तांची दोण मुखार लोट्टाना आमची दोणी आपापीन तडीक पावता म्हणल्या बरोवरशान हेरां खातीर वावरूंक. हेरां खातीर आमची बोटां जोरूंक. हेरां खातीर आमचे पांय जोरूंक. हेरां खातीर आमचे घाम जोरूंक. हेरां खातीर आमचे दीस पडते मागोवंक आमकां बोळ दी म्हण मागता. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. निमी घालया. सोम्याचें बेसांव आमी जोडया. हे देवाडा सक्रामेंता गीत आमी गावया. Itiavoda Sacramenta Sestang naman koruya Urvila rupa botla Navioriti adarya Salvon mecha eskut visya Babarta Chamber Devya Zashem Bapa Tashin Sputa Ullasani Stutisa Podbi Maima Sasna Sasna Ekastalya Sita Tuka dogancha spirita Samasami navarta. Amen. प्रत्येक जण मागे आमी उडपी देसीचे सर ह्या जाग हांगासर एका हप्त्यात हांव रेतीर करनासात. साहेबा सांगता
ह्या सर ह्या जाकांची रेतीर बरी जावन दे म्हणून तांचे खातीर आमी मागया. प्रार्थुया. ये देवा, विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडूनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी माण करूं आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळींच्या, तुवें केल्या सर उपकारां अर्धा वांटोवंक आयल्या. उतर तुझें आयकून तुझी आमची पोतू जीवन तुझ्या वांटो घेवन ससांची भीक सोडू. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळींच्या, तुवें केल्या सर उपकारां अर्धा वांटोवंक आयल्या. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळींच्या, तुवें केल्या सर उपकारां अर्धा वांटोवंक आयल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमचे आसुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो, देवाक विशेष रितीन अर्गां दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी आयल्या. आज प्रत्येक जाण 3 संगतीचो उपकारी मनान आमी उडास काडया. पयलें, आमची उडपी दिएसेच अस्तित्वाक येवन आज एक 14 वर्सां संपतात. 2012 वर्साच्या जुलयाच्या 16 तारखेर ती उपजल्ली, अस्तित्वाक आयिल्ली. ह्या फाटल्या 14 वर्सांनी ह्या आमच्या दिएसेन जाल्ल्या सर आत्मीक आनी लौकीक बऱ्यापणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. बाळपणाची मेटां ती काडून आसा आनी मुखल्या दिसांनी चडीत मजत, चडीत कृपा बेसायबाक, याजकांक, धार्मिकांक आनी सकट आमकां भावार्थ्यांक लाबोवन दी म्हण प्रत्येक जाण ह्या मिसा वेळार आमी मागया. दुसरें, आज मरियेक कार्मेल सायबन म्हूण आमी मान करता. बेंतिन्याचें फेस्त म्हूण आमी मान करता. पोरण्या सोल्ल्यांत कार्मेल दोंगर आमी जाणा एलिया प्रवाद्यान थंय खरो परगट भावार्थ परगट केल्लो. उपरांत थंयसर मोटू अशें आसले, ते मोटू अशीत उपरांत धार्मीक मेळ जालो. तांकां येतेच कश्ट आसले दुस्मानातावन. आनी त्या वेळार त्या मेळाचो सोवो वडील सायमन स्टॉकान मरिये कडेन मागलें एक रक्षण, आनी त्या रक्षणाचो गुर्तू जावन तिणें एक बेंतीन दिल्ली. तितले बेंतीन आतां कार्मेलीत याजक आनी कार्मेलीत धार्मीक भयण्यो न्हेसतात. एक रक्षणाचो एक गुर्तू जावन मागया आमी. सर कार्मेलीत याजक तांची वळख हांव तुमकां तांचे खातीर मागया. तांचे मिसांव बरें जावन दी. मागण्याच्या आनी ध्यानाच्या जिविताक ते आमकां देखीक तांचे खातीर आमी मागया. आनी तिसरें, आमी हांगा आयिल्लो उद्देश ह्या जाग्याचो पात्रोण सा लॉरेस, आमचो पात्रोण तो, ताच्या मजतीन आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांचो उडास काडून ताका अर्गां दिवंक आयल्या.
आणि किसडीत उपकार आमी मागोवन घेवया आनी आमची जिणी जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिल्ली सांलो रेसा बरली एक देखीची दिनी जावन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार तिनी इरादे दवरून आमी मागया आनी आमची पथकां आमचें उणेपण वळखून घेवया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी चड पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादीक करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Hrista kakutka Hrista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka महिमा देवा मुसरी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमचे काकुळट तो बापाच्या उज्या बसला आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. सर आमची त्या सावां आनी कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगला ही त्या सावां उडासा घाडया. प्रत्येक जावन आमकां देवाचें विशेश बेसांव पावसा मरी पाद लाभचे खातीर आमच्या पृथ्वेक धराळ मापान पावस मेळोवन दी म्हणून मागया. सांगातास परगांव जावचें तें झुजू आखेर जावं दी म्हणून प्रार्थुया. ही सर मागणी सांगाता घालून देवा बापा भेटोवन दिवया. बापा तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवान लॉरेस दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षाचे कश्ट मरण सोसून महिमेवन जाम पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. प्रामाणीक मनशाचो मार्ग नीट. तूं प्रामाणीक मनशांची वाट सरळ करताय. सर्वेस्परा, तुज्या निर्णयांच्या मार्गार चलोन आमी तुजेर विश्वास दवरता. तुजें नांव उलो मारूंक आनी तुजो उगडास करूंक आमी अत्रेकता. रातच्या वेळार म्हजो आत्मो तुका आशेता. सगळ्या म्हज्या मनान हांव तुका सोदतां. तुजी नीत पृथ्वेर दिश्टी पडटली तेन्ना संवसारांतले निवासी प्रामाणीकपण शिकतले. सर्वेस्परा, तूं आमकां शांती दिताय. कित्याक आमी येदोळ करूंक पावल्या तें सगळें तुवेंच आमचे तर्फेन केलाय. सर्वेस्परा, आकांतान तांणी तुका सोदलो. प्रार्थान तांणी केलें. कित्याक तुजी ख्यास्त तांचेर आसली. जशें प्रसूत जावच्या वेळार एक गर्भेस्त स्त्रियेक वेणो येतात आनी ती दुखीनी बोब मारता, तशें सर्वेस्परा आमी तुजे मुखार जाल्या. आमी गर्भेस्त जाल्या, आमकां वेणो आयल्यो, पूण आमी फकत वाऱ्याक जल्म दिलो. आमी देशाक तारण दिवंक ना. संवसारांत वस्ती करूंक कोणूच जल्मोवंक ना. तुजी मेल्लेलीं जिवंत जातलीं आनी तांची मोडी उडटलीं. तुमी धुळींत रावतल्यानो उठा आनी गितां गाया. कित्याक तुजो देव उजवाडाचो देव आनी पृथ्वी मेल्ल्यांक जल्म दितली. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. सर्वेस्पोर सर्वेस पुसर्गाता भूमी दिश घालता. तूं सर्वेस्परा सस्नाक बाळताय. वै युगा युगांक तुझी नांव उरता. उठानी सियोनची दया कर. कित्याक काकुळत करचो वेळ पावलो. होस तो वेळ. कारण साकरांक ताच्या फातरांचो उगडास हुमाळे हाडता आनी ताचे धुळेचे लेगो सुरसुरे दिसता. सर्वेस पुसर्गाता भूमी दिश घालता. हेर राष्ट्रां सर्वेस्पोर म्हणटा त्या नावाक बी येतली. प्रितुमेचे सर्व राय तुझे महिमे मुखार खावचे येतले. सर्वेस्पोर सियोन शहर परथ्यान उबारतलो आनी आपले वर्ती महिमे प्रत्यक्ष जातलो. ते धरणात लिहिल्याची प्रार्थना तो ऐकतलो आनी
तिरस्कार करसोना. सर्वेस पसरगता भूमी दिशगालता. आणि मुखार चरण घेतले परचे देवाक नावाडचे खातीर ते मोकले संत ते पासून येतले बरो नासो. कैद्यांचे विळाप आयकूंक मोर्नाचे फरमान जाल्या सुडका दिवंक. देवान आपल्या महोन्नत पवित्र स्थानात सकला दिश्ट घाली. सर्गार तावन प्रितुमेचेर तणे नधर घाली. सर्वेस पसरगता भूमी दिशगालता. सर्वेस पसरगता भूमी दिशगालता. Alleluia, 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 alleluia. येया मुझी सशी सोमेस्त तुम्ही कष्ट थेल्यानो आणि वसन वैतेल्यानो. हांव तुमकां विशीं दिता म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सव्हे आसो. सवे असो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. 2 दिसा उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूचे आवयन तांकां सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवाचे शुद्धाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचे तसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा. आनी तांणी ते कांट पर्यंत भरलें. ताणें तांकां म्हळें आतां तांतलें तोणें काडा आनी जेवणाच्या कारबारास शिवरा. तांणी वर्ण दिलें. जेवणाच्या कारबारान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें. तो कोणसो आयलो म्हूण ताका कळीत नातलें. उदक उसपून वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरें ताका आपोवन तांचे लागीं म्हळें कोण जाल्यार उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्ले उपरांत सुमार येसो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलोय. हे आपल्या पयलें आसार हें जेजून गलिलियाच्या शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शिस ताका सत्मानूंक लागले. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त देई मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, काना नगरी लग्नाच्या माटवांत वायन उणो पडोन
लग्नाच्या घरच्यांची मोरयाद वेच्या संदर्भार त्या संकश्टांत मोरी ते धांवली. तांचे लागीं आनीक वायन ना म्हणून आपल्या पुता लागीं मागोवन ताचो संकश्ट तिणें परिहार केलो. तीच मोरी 13व्या शेतमानांत कार्मेल दोंगरार कार्मेल प्राद कश्ट जाताना तांकां आदार जावन गेली आनी तांकां रक्षण दिवच्याचो गुर्तू जावन तिणें नेसण तांकां दिली, बेंतीन दिली. आनी तीच मोरी आजून हरी एका भावार्थ्याक तुका आनी म्हाका एक आदार जाल्या. सा बर्नार्ड म्हणटा कोण कश्ट आनवारांनी मोरी असरशीं धांवतात की ती रित्या हातांनी पाटी येनात. येत मोरयेक आज कार्मेल माय म्हण मान करतना तिची मजत आमी घेवंक जाय, तिचे जशीन आमी धांवोंक जाय म्हणून आज आमी समजता. हांवें आतां सांगूं वचचें घडीत हाचे पयलीं तुमी आयकलां जावं पुरो. तें 2009 वर्सा 2009 जानेवारीच्या 15 तारखेर घडलेलें. तें तुमी तुमच्या गुगलांत सर्च करियेत. त्या दिसा न्यूयॉर्कांतावन A320 विमान 150 जाणां काण घेवन तेन्का कॅरोलिनाक उबलें. त्या विमानाचे पायलट आसले चेस्ली सुलेनबर्ग आनी पायलट जेफ्री स्टायलस. हे विमान आकाशा उबलेंत एकच बारा सुकण्यांचो व्हडलो एक हिंड येवन ह्या विमानाक आपटलो आनी दोनी विमानाची दोनी इंजिनां निश्क्रीय जालीं. थोडा जाण एक इंजीन निश्क्रीय जाताना आनी एक इंजिनान ते मॅनेज करतात खंय. हांगा दोनी इंजिनां निश्क्रीय जालीं देखून तांकां एरोप्लेन मुखार व्हरूंक येयनी, पाटी व्हरूंक येयनी. संदिग्ध परिस्थिती. खंयच्याच कुशीन गोवंक जायनातल्या वेळार तांणी बरो निर्धार काडून गेलो. तें जावन आसा 300 मानहाट्टाच्या हाडसान न्हयत विमान देंवोवचें व्हडलें साहस तांणी हातीन घेतलें. एअरपोर्टांनी रनवेंनी न्हयत देंवोवचें. आनी तांणी दोगांनी मांडावळ घालून विमान न्हंयकत देंवयलें. हें विमान कशें म्हळ्यार एक तारू दर्यांत आसता तशें 150 जाणां घेतलें विमान शाबीतायेन देंवलें. कांय थोड्यांक इल्लेशें ल्हान ल्हान कांय इल्लें मार जालें जाल्यार सोडा सकडा शाबीत उरलीं. दुसऱ्या दिसाच्या डेक्कन हेराल्ड पत्रार अशें न्यूज आसलें वाचलें. ह्या पायलटांनी विमान न्हंयक देंवोवचें साहस करच्या पयलें एक नामान मोरी मागिल्ली खंय. एक नामान मोरी मागोवन एरोप्लेन न्हंयक देंवयलें आनी न्हंयत तें शाबीत उरलें. तर सांबरनाडान सांगलें उतरां करेक्ट. कश्टां आकांतान कोण मोरये माये जशें धांवतात ती रित्या हातांनी पाटी येवंक नात. त्या दिसतान आजून पर्यांत मोरी तिचे लागीं मागिल्ल्यांक रित्या हातांनी पाटी धाडिना. जशें कारणागारी मागिल्लें, जशें कार्मेल दोंगरार मागलें, तशें आजून एकल्याक पडटा ताणें म्हज्या डिवायन वॉयस एका पत्रार म्हाका उडास आसा एका 4थ्या क्लासच्या भुरग्यान बरयल्लें पत्र. एक 4थ्या क्लासच्या भुरग्यान बरयल्लें. ताणें अशें बरयल्लें, आमी आमच्या इस्कॉलाच्या व्हॅनार इस्कॉला वेताले. हांव इस्कॉला वेता आसतना मुखार तावन एक रॉंग सायडीन एक ट्रक आमच्या कुशीन येतालें. रॉंग सायड. आनी कितें थोड्याच वेळान आमकां येवन तें ट्रक आमच्या व्हॅनाक आपटता म्हण जावच्या वेळार म्हाका मम्मीन सांगलो उडास आयलो. जाल्यार पळता खंयच्या वेळार कश्ट आखांत येताना तुवें कोंताक धरिजे, कोंत धरन मरये म्हण उलो मारिजे. आनी भुरगें बरयता आनी त्या वेळार म्हाका उडास आयलो मम्मीन सांगलें. देखून हांवें म्हज्या गळ्यान आसल्या कोंताक घट्ट धरलें आनी मरये उलो मारलो. दुसऱ्या कडेन आमचें स्कूल व्हॅन फुटपाथीर आहलें. फुटपाथीर म्हळ्यार सोलोणेच्या वाटेर आहलें. ड्रायव्हरान आमचें व्हॅन एकच वाडा फुटपाथी गेलें आनी त्या वेळार अवघड सुकलें. लॉरी त्या कुशीन गेली. आमच्या ड्रायव्हरान एकच फावटी आमचें व्हॅन फुटपाथी गेल्ल्या वरवीं आमी पुरो पडले व्हॅना भितर. आमकां कोणाकी मार जावना. सो त्या क्लासचें भुरगें असलो एक दैवीक अनुभव विवरण दिता. भवानी भयणी त्या दिसतान आजून पर्यंत जावं पुरो ग्वादालुपेंत, जावं पुरो फातिमांत, जावं पुरो लोर्ड्सांत, जावं पुरो वेलंगणेंत
जांप्रो लेपंटन खंयसर सगळी मोरी दिश्टी पडल्या घेणार साबर जाग्यात थंयसर ती भावार्थ्यांच्या रक्षणाक धांवून आयली. भावार्थ्यां खातीर आपल्या पुता लागीं ती मागा लागली आनी भावार्थ्यांनी ताच्या भावार्थां रोमण जेजूचो पाटलाव करून ती वाट जाली. मोरी पात जेजूचो अशी वचून जेजूतय आमचो भावार्थ घट जावच्या मोरी आमकां एक आदार. देखून काना नगरी घडलें तें घडीत आमकां कितें शिकयता. कश्ट येवन दी, दूख येवन दी, समस्या येवन दी, तुज्या कुटुंबांत तुज्या वैयक्तीक जिणें कितेंय वायन उणो पडून दी. तुजे खातीर विनाती करतेली एक व्यक्ती आसा आनी ती मोरी माय. ती पुता लागीं तिचे मागता, पुता तांचे लागीं आनीक असलो वायन ना, समाधानाचो वायन ना, भलायकेचो वायन ना, पयशांचो वायन ना आनी कसले नमण्याचो वायन ना म्हणून मोरी तिच्या पुता लागीं सांगता. आनी मोरी माय म्हाका केल्लें मागणें आप जेजू आयकता आनी तें आमकां धाराळ मापान दिता. ही घडितां खंयसर ती दिश्टी पडली की तेंच सगळ्यांक तिणें आमकां दाखोवन दिलां. दुसऱ्यान मोरी माय आतां प्रत्येक जाण आमकां ती एक पातक्यांचो आसरो. ती पातक्यां खातीर मागता. पातक्यांच्या जिणयेंत भाग्यवान पण उणें पडटाना, भाग्यवानपणाचो वायन उणो पडटाना मोरी तिच्या पुता लागीं मागोवन तो भरती कर दिता. तुमी आयकलां आसतलें इजिप्ताची मोरी म्हणली व्यक्ती सांतीन. ती आतां सांतीन जाल्या, पूण पयलीं इजिप्ताची मोरी ती तरणाटी आसतना सांतीन न्हय आसली. तिची जीण ही भिरांकूळ आसली. ती वायट सवयान बुडिल्ली, वायट धंदो ती चलयताली. देखून हे फावटी तो वायट धंदो चलोवच्याक ती इजिप्तांत हांव जेरुसलेमाच्या यात्रिकांच्या पंगडांत मेळटा. यात्रिकाचें पयन करून मागणें करूंक न्ही, तिचो धंदो थंय चलोवंक असलो इरादो दवर न्हू. ती यात्रिकांच्या पंगडान ती जेरुसलेमा पावता. ते वचोन त्या इगर्जेक ती रिक्त आसतना उरले पुराय यात्री भितर रिगले. तिका भितर रिगोवंकूच जावना. कितले प्रयत्न केल्यार तिका एका दोळ्यांक दिसनातल्या सक्तेन भायर लोटल्या पर्यंत तिका भोगतालें. कित्याक इरादो सारको नातलो न्ही. तिणें प्रयत्न केले इगर्जे भितर रिगोवंक, तिका रिगोवंक जावंकूच ना. खंयच्या एका सक्तेन तिका भायर लोटुलो अनुभव जालो. तक्षण ती भायर आयली. थंयसर मोरयेची इमाज तिका दिसली. त्या इमाजेच्या मुळांत तिणें दिमी घालून हें मागणें केलें, हे भोव निश्कळंक अहंकारी, हांव फावो न्हय माये तुवें तुजी दिश्ट म्हजेर घालूंक, पूण तुजो पूत पातक्यांक प्राजिता आपोवंक ह्या संवसारी आयिल्लो. देखून तूं म्हजे कुमकेक ये आनी म्हज्या भाच्या सोडून दार मरण पावल्या कुर्साचे दिश्ट घालूंक आनी ताचो मोग करूं म्हाका फावो कर. आनी हांव आयच्यान म्हज्या पातकी जिणये पाट करता म्हूण तुका बसयता. अशें रडोवन तिणें मागणें केलें. दुसरे कडेन उठली ती. तिका आतां भितर रिकोवंक साध्य जालें. ती गेली भितर गेली. तिणें मागणें केलें. एक बरें सुटावें खूब सारती जाली. पाटी आयली. ती पाटी तिच्या घरा वचोना, तिचे धंदो करूंक वचोना. ती आरण्या गेली, मरुभुमी केली. थंयसर एकसुरी जिणेची जिणी येयली, भाग्यवंत जिणेची जी येयली. निमाण तिका पळय साबा सांतीन म्हणटा. पातकी आसली. मोरये मायेन तिचे खातीर पातक्याच्या परतवणे खातीर मागलें आनी ती फाटीं आयली. ती आज सांतीन जाली. मोरयेन पुता लागीं मागलें कांय व्यर्थ जावना. देखून पोरण्या सोल्ल्यांत एक कश्ट तेल्यांक मरणाची शिक्षा मेळिल्ल्यांक एक राखण असो एक आसरो म्हण आसलो. मोयजेची नियमां कठीण जावन कोण ती पाळी नांदगी तांकां मरणाची शिक्षा आसली. कोण ती मरणाची शिक्षे फावो जाली ती भियान धांवताली. तसली धांवण खंयच्याय शारांत लिपताली. ते नियम अशें आसलें की त्या शाराक गेल्ल्यांक कोणें ओड हाडून नातलें. ती शारां तांकां राखताली. कोण ती शारां धांवतात ते आसरो घेतात. त्या शाराक गेल्ल्यांक मरणाची शिक्षा आसल्ल्यांक फाटीं ओड हाडून नातलें. ते नियम आसले. आमकां क्रिस्तांवां एक शार आसा, मोरी माय. आमच्या कश्टान जावं पुरो, आमच्या दुखान जावं पुरो, आमच्या पातकान जावं पुरो, आमच्या एकसुरपणान जावं पुरो, कितेंय आमचें उणें पडटा जावं पुरो, आमकां धांवण वचोन एक आसरो घेवंक एक शार आसा. आनी तें शार मोरी आमची माय. देखून मोरी अशें आमी धांवतना तें शार ती आमकां राखता. सांत बेर्नाद आनी सांत बोनावेंच्या मोरये विशीं अशें म्हणटात, बऱ्या आनी नितवंत मनशाक पळयतना मोरी एक उडास येता नजरेंतल्या जेजू भुरग्या जेजूचो. सादो, बळो, मोवाळ, कुरपे बरीच त्या साद्या जेजूचो. कोटी पातकी मनशाचेर दिश्ट घालतना तिका उडास येता कालवार दोंगरार वळवळून प्राण करच्या तिच्या पुताचो. हो उडास काडून ती पातक्यांक भिरमोत पावता आनी तांचे पासो देवा लागीं मागता. मोरयेचे मागणें देव आयकता, पातक्यांक आंखोळ दाखयता आनी तांचे प्रत्येक कुरपा ती ओतता. देखून तिणें
फातिमा दिश्टी पडटा जाल्यार तें मागणें शिकयलें हे म्हज्या जेजू आमची बदकां आमकां बक्षी हेमकोणाच्या उज्यांतली आमकां निवार सोमेज तत्यांक चड कर तुजे काकुळीची अदीक गरज आसल्यांक काकूळ दाखोवन सर्गाक व्हरून पावय भवानी बहिणी मरी आमचो आसरो पत्क्याच्या आश्रयाम तिका आमी लदिनेन उलो मारता तिच्या मानता भितर हर एकल्या ती लिपोवन धरता देखून मोरयेची आज आमकां भक्तीपणां मस्तू दिल्यान जावं पुरो कोंत जावं पुरो बेंतीम जावं पुरो आर्लूक जावं पुरो मोरयेचें नोवेन जावं पुरो मोरयेचें शेगुणो जावं पुरो मोरयेचीं गितां ही पुराची मॅजीक करूं न्ही बेंतीन घाल्ल्या पेक्षा तूं सर्गा वचनाय बेंतीन येता जाल्यार जिनी जी येताना खरें तूं बाकी जिनी जी येताय तूं पोवी जाताय भाग्यवन जाताय आतां कोण धरल्या पेक्षा तेच करिना जाल्यार तूं भाग्यवन जायनाय कोण गळ्यान घाल्ल्या पेक्षा तूं भाग्यवन जायना मोरयेचें शेगूण तूं आदारतना मोरयेची जिनी तूं जी येताना तुवें गायिल्लीं मोरयेचीं गितां तुका जेजू बरें जावंक मोग करतना तूं भाग्यवन जाताय आनी तो वळी आमकां मोरये कडेन मागतना आमी सर्गा पावता त्यात मोरयेक आज कार्मेल साहेब म्हणून मान करतना तिची भक्ती म्हणून आदारतना तिचे शेगूण आमी पाळूंक प्रयत्न करया तिचे बरी जेजूचो मोग करूं ती जेजूची पयली सीस जाल्ली जेजूचे पयले सीस जावन आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या देखीन मोरयेचे शेगूण दिवन जियोवन देवाक महिमा दिवंक आनी देवातान आशिर्वाद जोडूंक आनी एक दीस सर्गा पावोंक आमी कृपा मागया आमचो पात्रोण सा लॉरेस जेजूचो सत्तू पाटलाव केल्लो तो कश्ट दूख समस्यांनी ताणें जेजूच्या पावलांनी चलोवंक फाटीं करूं ना आमच्या जिणेन कश्ट दूख येतना मॅजिकां सोदचें न्ही बदला जेजूची खुशी कर्ण मोरये बरी देवाची खुशी कर्ण सर्गा पावोंक गरज आसली कृपा तो तूं जेजू कुंगारान आमचे भितर येताना आमी मागोवन जोडया गे मागता तुझे लगी पाके रे पाके वेचे वाती बरी अर्पिता आमची जिणे साहिती देणी वाटून घेवच्या निस्वार्थपणी जोडून वेचे वाती बरी अर्पिता आमची जिणे बापा हाडू आयल्या तुझ्या पायांत लागी पाकी निर्पाकी गे मागता तुझे लगी पाकी निर्पाकी म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातून आणि महिने आमच्या अख्ख्या परिस्थितीच्या आदवा सर्वस्फोट तुम्हाला घेऊन प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवान लॉरे जमनीत वंपलेल्या गोवाच्या कणा परी आपल्या जिवाची हांव संवसारान परवा करिनासतना रक्षसाक्षाच्या मरणावरी महिमेवन जालो आनी पवी सभेचो बाप पीक दिवंक पावलो यस मनान आमी संवसाराचे सोडून पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सवे आसो ती काळजां उबारुया आमी ती सर्वीस पोरातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्पळा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फैद्यासो
लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपलें रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पळय तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्ण येन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povi, povi, दळबारांचो सर्वेस पोतू सर्वांनी सोंसा भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी एका काकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा कडस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेसपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पथकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावर तसो गुट पगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो कथा आनी हे कालसीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा लेसली आमच्या गोवळी बापाने सगळे या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. तुझ्या पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मरण पावल्ल्या आमच्या भाव भयणीची काकृत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आशिल्ले सर भक्तिकांक विनाती कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी कार्मेल दोंगराची राणी भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत लॉरेस भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्याय सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. मोरी माय कार्मेल साहेबीन जेजूची ताची खुशी केल्ली ताची पयली सीस आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत मोरये बरी देवाची खुशी करूंक देवाच्या कुशे प्रमाणे हर एक आमची जिवीत मांडून हाडूंक घर असली कृपा मागून जेजून शिकयलें मागणें आमी सगळां भावार्थान सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका सर्वेस्पणां सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां वस्तगाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाई. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरतां म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पुवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. भावा भयणो आमी एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. भावा भयणो पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमी आयल्या ताका सेवंक आयतीं आसची आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगल जेजू दयाळ मोचे थंय येवंका शेता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या अज्ञाक म्हज्या दिगटा. तुकाच म्हाका ओपून दिताय अत्मिकान जाता. सस्नीची बी म्हाका लागून कुसा जीवन पिलो. आत्मान सोसून जीवन अर्पून तुकाच भेटून
केलोय बापा कुशे घासलोय तुझे कुशे क्या केलोय बापा कुशे घासलोय जेसू मोघर जेसू दयाळ मोचे तयेव घाशिता स्वागत तुका काळजान मोच्या अज्ञात मोच्या ती गटा तुकास म्हाका ओपून दिताय अनेकान जाता तुझे परी हांवें जियेव म्हाका उलो दिता काळजांक मोच्या करून बिडार तुझे ताबेन घेता तुझ्या येण्या सोडून गेला निरंतर शांत समाधान तुझ्या येण्यात जोडून गेला निरंतर शांत समाधान जेसू मोघर जेसू दयाळ मोचे तयेव घाशिता स्वागत तुका काळजान मोच्या अज्ञात मोच्या दिगटा तुकास म्हाका जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगेवो लॉरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यां उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अणीत भक्तरांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कस मरण लेगून सोंसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं वसोण येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची बोडुका चे प्रधान याजक जावन मेसाचे बलिदान भेटून देवाच्या उतराचेर नियाळ देवन आयचे भक्तीपण सलोन वेल्ले मनादीक बाप बोनिफास पिंटो आत्मीक निर्देशक दिव्य दामा मुडबेळ्ळे सेमिनरीचे स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आत्मीक निर्देशक जावन आसाक तांकां विकार बापाचे आनी तुमचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा आयच्या दिसा तेर्स आनी लितुर्जी जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं आनी तांकां वात दिवची सर्गींच्या बोधाळ आनी उदार बापा ह्या दिसाक आनी घडये तुका आमी अर्गां दिता आसतना सालोरेसाच्या ह्या भोव पवित्र पुण्यशताक हांगासर येवच्या यात्रिका पासत आयोजीत केल्ल्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार हाती घेवच्या सर्व बरेपणाच्या योजनाच्या कामाचेर तुवें आशिर्वाद घालो आसता हांगासर जेवणा बाबतीन मुर्दोम फिरजिंत जावन मुखार आयिल्ल्यांच्या उदारपणाचेर तुजे आशिर्वाद घाल ह्या वातीचो उजवाड तांच्या घरांनी तांच्या कुटुंबांनी पेटो आनी तांच्या कुटुंबांत असलो सर्व अंधकार पयस सरो म्हूण आमी मागता आनी तांचेर यथेश्ट प्रतिफळ आनी बेसांवांत फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. आयचे जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक जेनिफर रायन सुवारीस दुबय. जेनिफर रायन सुवारीस दुबय. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां अरुण अँड जेनिफर मोंतेरो कटपाडी. अरुण अँड जेनिफर मोंतेरो कटपाडी. बेनेडिक्टा डिसोजा न्यू मुंबई. बेनेडिक्टा डिसोजा न्यू मुंबई. आल्फ्रेड वाज हिरगन.
Alfred was Hirgan. Jyoti and Roshan Arana, Kalyanpur. Jyoti and Roshan Arana, Kalyanpur. Melvin Rodriguez and family, Pernal. Melvin Rodriguez and family, Pernal. जर कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करीत. वंदन माती संता लोरेसा वंदन आमी करता तुका वंदन तुका इष्टाची सुच्छा वंदन गे आज भक्तांचो तुझ्या. San Loresac novenace magne, Yezaitavan Martira San Loresa, Tarna Prayeres, Bavartya Kate, Katin Kursasun Jiv Dilya, I come chain Kalte Magne, Vortya Patyanen, Amituje Sersia Ilam, Jivo Bavar, Tir Barvaso, Devasoni Amcha Pelaso, Koro Mog, Amkan Zondi, Amcha Besak Serizam, Niskarpon Amcha Tain Parzal Shankar, Amcha Sir Atmik and Sonsari Vadilantain. कालतेपण आमी दाखय शंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन कस्तांवरांत आसल्यांक आमच्या संद्रपा प्रमाणे आमी पावा शंकर आनी बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शंकर तुजे बळादीक मजतेन देवाचे राज संवसार विस्तरूं दी कुडी आत्मेच्या सर्गज आनी आमकां पाव प्रतीक जावं देवान San Loresac Marifat मागल्या मागण्या मारिफात ह्या नव्या मारिफात दिल्ल्या उपकारांक आर्गां देवया बांयत बरें उदक मेळिल्ल्या खातीर जाग्याचें रेजिस्ट्रेशन जाल्ल्या खातीर भायर पडले भांगर मेळिल्ल्या खातीर बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर कोर्टाची केस बऱ्यान इत्यार जाल्ल्या खातीर काजराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर विजा लाभिल्ल्या खातीर जागो बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्या खातीर वर्क परमीट मेळिल्ल्या खातीर त्रिशा पिरेराच्या हाताक जाल्ले किळे नापयस जाल्ल्या खातीर अवघडांतले राखून मेल्ल्या खातीर परगांवांक वचूंक फावो केल्ल्याक एका जोड्याक भुरग्याचे देणे लाभिल्ल्याक एका मालगाड्या स्त्रियेक बरी न्हीद पडिल्ल्याक बिल्डींग लायसन्स मेळिल्ल्या खातीर लंग्स इन्फेक्शन गूण जाल्ल्या खातीर चरक्या भुरग्यांक सुडाळ उलयिल्ल्या खातीर पांयाचे गाय गूण जाल्ल्या खातीर देवान केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर San Loresaच्या नांवां मजतीन जेजूच्या नांवान सर्गीच्या बापाक अर्गां देवया अर्गां देवाक अर्गां क्रिस्ताक अर्गां पवित्र आत्म्याक अर्गां देवाक अर्गां क्रिस्ताक अर्गां पवित्र आत्म्याक साव अर्गां सस्नाच्या सस्नाक Zavarga sasnacha sasnat Alleluia Amen Alleluia Amen Alleluia Amen Alleluia Amen Alleluia Amen Alleluia Amen San Loresac Marifat आमची मागणी देवा मुखार जेजूच्या नांवान आमी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन मागया 60 आनी 13 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 7 जाणांक वायट सक्तेतावन सुटका लाभोंक 11 कुटुंबांक समाधान आसूंक 15 जाणांक बरी सैरीक लाभोंक 9 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक 31 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मत मेळोंक 2 भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतावन पयस जावंक 11 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक 31 जाणांक बरें काम मेळोंक 25 जाणांक विजा लाभोंक 14 जाणांक मतीक समाधान मेळोंक 16 जाणांक बरो जागो मेळोंक 13 जाणांक वायट सवयेतावन सुटका मेळोंक 9 जाणांक आर्थीक स्थिती सुदरोवंक 19 जाणांक जागेचे समस्ये पर्याय जावंक 13 जाणांक बिझनेस बरें जावंक 16 जाणांचे आमाल पिवणे रावंक 8 जाणांक बरी न्हीद पडच्या खातीर सांत लोरेसाच्या मजतीन सर्गींच्या बापा लागीं जेजूच्या वर्त्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपे खातीर मागया कुटुंबांक म्हज्या कुटुंबांक म्हज्या कुटुंबान म्हज्या
कुटुंबान मोच्या जेजू जेजू तुये राबोंक जेजू तोये जेजू जेजू तुये राबोंक जेजू तुये. सांत फ्लोरेन्साच्या माजतीन 13 जाणांची कोंकली ताप शेळ इन्फेक्शन सायनस मायग्रेन गुण जावं 5 जाणांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोंक 11 जाणांचे रीण फारीक करूंक भायर पडलें भांगार मेळोंक पांयाचे गांठी गुण जावं 13 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं 13 ऑपरेशन 6 जाणांचे डिलिव्हरी बऱ्यान जावं 13 जाणांची कॅन्सर पिडा 13 लिव्हर समस्ये 4 जाणांची किडनी इन्फेक्शन फर्स्ट ग्रेड किडनी इन्फेक्शन सेकंड ग्रेड लिव्हर इन्फेक्शन 2 पिड्साची पिडा 12 जाणांची एलर्जी गुण जावं 13 पांयांतले किणे आंगार पडली कथां शिबा नपय जावं 6 जाणांची मोतीची पिडा गुण जावं 5 जाणांची उस्मोड गुण जावं 11 जाणांची पाडदूख गुण जावं 7 जाणांची पोटदूख गुण जावं 9 जाणांची पेंकाड दूख गुण जावं 13 गोमटे दूख गुण जावं 2 दान दूख गुण जावं 5 जाणांची वेरिकोज 13 मायग्रेन 7 जाणांची गॅस्ट्रीक समस्यो 2 हार्टाची पिडा 11 जाणांचे फुडार बरो जावं चोरी जाल्ले भांगारपाटी मेळोंक बँक लोन फारीक जावं 5 जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावं काजारी जोड्या मदलो मनस्ताप पयस जावं 2 भुरग्यांनी वडिलांक विदेय जावच्याक 13 वायट इश्टागार सोडच्याक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावच्याक सान लोरेन्साच्या माजतीन जेजूच्या वर्त्या नांवान सर्गींच्या बापा लागीं पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. तुझ्या आपड जेजू प्रत्येक त्या खातीर मागया. सोनल म्हणल्या भयणीक बरी भलायकी मेळोंक एका भयणीची तकलेची गुवळ संपूर्ण गुण जावं KMC आस्पत्री चिकित्सा घेवच्या एका चरक्या भुरग्याक बरी भलायकी मेळोंक पियूष डिसोजा म्हणलो भाव मोतीर ना ताका बेगीस मोत येवंक ताका बरी भलायकी मेळोंक 11 वर्सांच्या भुरग्याक ताप येवन पेंगटा सकयल बोळूच ना जाला एकलोच पूत तो जेजून ताका आतां ह्या मागण्यांक आपूण गुण करूंक त्या भुरग्याक सोलोंक पांयांक बोळ मेळोंक एका भयणीची पांयांची गांठ दूख गुण जावं एका भावाची विजा रिन्यूवल जावं एकल्याची कॅन्सर पिडा गुण जावं एका भयणीचे बेंप पयस वेच्या खातीर गॅस्ट्रीक एसिडिटी समस्ये गुण जावच्याक बरो पावस येवच्या खातीर जायतलो पावस येवच्या खातीर करगांत हांव बारगालांत हांव देवान निवारच्या खातीर आनी संवसारार शांती समाधान मेळच्या खातीर ह्या पवित्र जाग्यार आयिल्ल्या हर एकल्यांक आशिर्वाद मेळच्या खातीर आमी मागया. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಜಾಗಡ ಬದ್ದಿತ್ತಿನ ಪುರಾ ಬಂಧುನಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ಇಪ್ಪಿಲಕ್ಕೆ ಅಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಸಮಸ್ಯೆನ ದೇವರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಈ ಜಾಗಡೆ ಬತ್ತದ ವಿಶ್ವಾಸಡಿ ಅಂಕುಲ್ ದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ದಾದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅಂಕುಲ್ ಬೋಧಿತ್ತಿನ ಆ ಎದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇನೆನ ಅಂದರೆ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ತೊಂದರೆನ ದೇವರೇ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರತಿಯೊರುವ ಭಕ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ದೀದ ಈ ಜಾಗಡೆ ಭಕ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಪುರಾ ಜನರಿಗೆ ದೇವರ
ಮುಟ್ಟುದು ಗುಣಮಲ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಲು ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿಲು ಶನಿಗ್ರಹಾಚಾರ್ಯ ಪೂರ್ವಜರ ಶಾಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗದೋಷ ವೌದೋಷ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಡಲ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗಡ ಕಾರ್ಲಾ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆ ಕರುಣೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವಗೆ ಈ ಕಟುಂಬಡತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಜನರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಣ್ದು ದಯದೀದ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ಗುಣಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ದಯ ತೋಜಪಾಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮಿತ್ತು ದಯ ತೋಜಪಲೆ ಈ ಜಾಗಡ ವಿಶ್ವಾಸದೀದ ಬತ್ತಿನಗಲ ಪೂರಾ ದಯಕಲ ಏರ ದಯ ತೋಜಪದ ಕರುಣ ತೋಜಪದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಜನೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವನ ಅಂಚನೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದ ಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೈ ಪಸಿದಿನ ಕೆಲಸ ಯಾವೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ದೇವರ ನಡೆಪಾದಿ ಕೊರಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಈ ಕೈ ಪಸಿದಿನ ಈ ದೇವರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ದೇವ ಮಂದಿರದ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡಾದ ನಡೆಪಾದಿ ಕೊರಡು ಏರು ದಾನ ಮಲ್ಪಗಳಿಗೆ ದಾನಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ವರೆಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ದಾನ ತಿಕ್ಕದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಚಾವಡಿದ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತದೇನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಪೀಠದ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನ ಧರ್ಮ ಗುಡಿದ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಲ್ಪಿನ ಎಡ್ಡಾದ ನಡೆಪಾದ ದೇವರ ಮಲ್ಪ ಕೊರಡು ಓವುಲ ಆಡೆತಡೆ ಪಂದೆ ಅಂಚನೆ ಬೇವಡಾಯಿ ದಿತ್ತಿನ ಈ ದಾನ ತಿಕ್ಕದ ಕೆಲಸ ಎದಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆದು ಮುಟ್ಟೋಡ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದಕ್ಕನ ದೇವರೇ ದಯ ತೋಜಪ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಲಗೆ ಮೀ ಮಾಗ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾऊस ಹಾಕದಿರ ಕರ್ಗಳು ಬರ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಸಲ ದಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಸಲ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಥಂಡ್ जाऊदे बेळे कृषी देव वाडशं करू दे ಈ ಭೂಮಿ पवित्रता ಅಲ್ಲಿ अधिकी पवित्रतेनं सृष्टी पृथ्वी थंड जाऊ दे आणि प्रकृतीचे नाश जायना जाऊच्याक सगळ्या मनुष्य कुळाक मन जातीचेर देव आपले कृपा दाखोवन दे पावत्यार मापान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन ही प्रकृतीचेर आशीर्वाद घालना जाय तितलो पावस येवचे खातीर आमी मागया आमची सर तेसावा हात उबारन देवा लागीं मागया तोच पवित्र आत्मो आमची सर तेसावा बेसावांनी भरो दे कुडी आत्म्याची भलायकेनी घटाय दिवन दे मोतीक समाधान संतोष पावो कर दे आमची सर कामा वावर फळात एक जाऊ दे हांगासर सुमार 60 आणि 5 याजक दोगां बिस्पासांगा त्या पवित्र तळार पयले फावटी देवाची कृपा मागून रेतेरी करता आसा तांचेर देवाच्या पवित्र आत्म्याचे अभिषेक जावन आमच्या उडपी DSC खातीर आज अस्तित्वाक येवन 14 वर्सां जाता आसतना सोमता आसतना आमी मागता ह्या DSC खातीर आमच्या गवळी बापां खातीर सर याजकां खातीर लायिका खातीर आनी जाय तितले आपोवणे देव आपोवणे लाभच्या खातीर आमी मागया हालेलुया 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 हाला 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 देवा दया दाखय काकूल दाखय दाविदाच्या पुता जेजू 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 दाविदाच्या पुता जेजू आमचेर बिरमत पाव या पृथ्वीचेर बिरमत पावतो पावस धाड पावती कृपा धाड गरगळ बरगळ आता निवार तुझ्या कृपेन आमकां बर जेजू 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 येसुवे 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 मागता तुझ्या लागीं आमचेर दया दाखय काकूल दाखय बिरमत पाव हालेलुया 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 शेकी बरी क्रिस्तांवचिणी चियोन आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं Vamos ser por tua graça a Samkandi, e mesmo te esperamos, Shiba. Sejam Shiba Kamugos, nem Kangan por Ninaka. Why don't you am Kaniba? चालोरीस मारतीरा अमपसत विनाती कर Cristo chama, se kami pausam chekat. प्रार्थया ये सर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेसा आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तो वें केलें आमच्या अवगणाची कॅन्ड आमी पालवाशें कर्म लाले मागता क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आता प्रधान याजक आम्हा समेस्त खातीर पिडेची गुण जावचे खातीर मागतलो आमची सर पिडा कितें आसा आमकां ती उडास काडया आनी हेर सर पिडे आसता सो उडास काडण्याच्या खातीर मागया सोम्याचे नांवी आमचो आदार
ताणे रचला स्वर्ग आणि संसार सुमिया दयेन ऐक मोजे मागणे आणि तुझी भोग तुझे सरशी पावून घे. सोमी तुमचे सोवे असू तुमचे सौंदर्य प्रार्थुया सर पोदवेदार आणि सासान देवा तुझी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कष्टोच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल पथकाक शिष्य जावन रेवडल्या सर बांदपाचान तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर तुज्या अगणीत काकुळीचेर पात्योन आयलेल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सा लोरेसाच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या भजिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली ददोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडुली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखी प्रकार सोडून तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमिया मारिफा आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करू आमेन तो तुमचे भितर रावो आनी तुमकां सांबाळू आमेन तो तुमच्या मुखल्यान रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव आमेन आनी सर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सोमे रावो आमेन ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवाची काकूट मेळोवं पातकांचें बोगसाणें मेळोवं ह्या पवित्र आत्म्याच्या तेलाच्या माखण्या वरवीं पवित्र आत्म्याची देणी आमकां लाभोवंक गूण करची सकत वाळोवं म्हूण मागया उबे रावया पवित्र आत्म्याच्या येवपा खातीर मागया पेज नंबर 95 सताणी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपट्टें चलोवंक येल सताणी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपट्टें चलोवंक येल पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवोन ये 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 सोमेस म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार मोज तुजी लाभोवंक ये सोमेस म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार मोज तुजी लाभोवंक ये निराशेंदे देस्पोर सल्ल्या वेळार भुसवण लाभोवंक ये निराशेंदे देस्पोर सल्ल्या वेळार भुसवण लाभोवंक ये पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा
आमचे तू देवोन ये पोवितज्ञा पोवितज्ञा आमचे तू देवोन ये पोवितज्ञा पोवितज्ञा आमचे तू देवोन ये पोवितज्ञा पोवितज्ञा आमचे तू देवोन ये ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ por morir आशीर्वाद जिसूच्या भोपवीत काळचा आम्हा सेवा गीतुचे आशीर्वाद ಭಗವಂತಲೋ ರೇಸ ಅವಸತ್ನಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಗವಂತ ಸಚೆ ಕುರ್ವೆ ನಿವರಂ ಕಾಮ್ ಚ ದೇವ ಆಮच्या दुश्मनांतले बापाचे पित्याचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे